एक जस्ट गणेश भाऊ. आणि ऑलमोस्ट 250 सुमार जे लोक आसा तेंची मृत्यू जाल्ली आसा आनी खूब वायट गजाल आसा स्पिकर सर. आनी खंय ना खंय जे प्रिकॉशनरी मेजर जे आसा हे आमकां पासून घेवपाचे पडटले रिगार्डींग वेस्टर्न घाट्स. आतां वेस्टर्न घाट्सान 5 स्टेटी येता स्पिकर सर आनी म्हाका दिसता आमी खूब फावटी हेज्या बाबतींत उलयल्लेय आसा. 5 स्टेटी येयल्या आनी जो वन ऑफ द ओल्डस्ट जो हे आसा इकोसिस्टम आसा आनी तो म्हणून आमी वेस्टर्न इंडियेचो वेस्टर्न घाट्स म्हणटा. हिमालयाकून ओल्डस्ट म्हणटा. आतां स्पिकर सर हितून हो जो रिजन आसा हेजो जो रिपोर्ट आसा हो डॉक्टर महादेव गाडगिलान हेच्या पयलू केल्लो आनी रिपोर्ट कितलो 522 पेजीसाचो 2011 हो रिपोर्ट प्रोड्यूस केलो. 2010 जी कमिटी फॉर्म जाल्ली तेजो आनी त्या रिपोर्टान स्पिकर सर सगळें मेन्शन केल्लें आनी म्हाका दिसता युरीन तेजे बाबतींत मेन्शनूय सांगलेलें आसा. पण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता एक नॅशनल ऑथॉरिटी फॉर्म करपाचें आनी रिसंटली तेजी नोटिफिकेशनूय आउट जाल्लो. पण थोडी ऑब्लिगेशन आसल्या कारणान ती खंय ना खंय म्हाका दिसता तेजे फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो आजून पर्यंत क्लियर जाल्लो ना. आनी स्पिकर सर ह्या रिपोर्टाचे थ्रू आमी पळोवंक शकता की कितले म्हटल्यार 3 झोन क्रिएट करपाचे. महादेव गाडगिलाच्या रिपोर्टान असले 3 झोन क्रिएट जावपाचे. 75% इको सेन्सिटीव एरिया आसा म्हूण सांगल्या स्पिकर सर. आनी हांगा इको सेन्सिटीव एरिया रिजर्व करपाक जाय ही खूब गरजेची म्हणून सांगलेली स्पिकर सर. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता आमच्या सभागृहांत आमी गोंय राज्य समज आमी राखतले आमकां ही इको सेन्सिटीव एरिया आसा ती साल्वार करपाक जाय. आतां स्पिकर आमी मुवर आसा मातशें तरी उलोवंक दी. भाशण करचे 2 मिनट स्पिकर तर 2 मिनट सांगपाक तरी पयलू घाट वाजयता. स्कुलान कशी रोकडीच घाट वाजयताले भुरगे हॅपी जाताले आमी हॅपी जायना स्पिकर सर. आतां हांव मुद्दम सांगता युरीन जे मेन्शन युरीन जितले मेन्शन केलें तें सांगिना हांव जे करूं ना तें सांगता. स्पिकर सर वेस्टर्न घाट्स आर कन्सिडर्ड बाय युनेस्को आनी हे कन्सिडर करून तितून 39 सिरीज ऑफ सायट्स जावं कंपोनंट्स हे लिस्ट आउट केल्ले आसा युनेस्को सायटीचेर आनी तितून सगळे लिस्ट आउट केले. आतां इतली सिरियस जे एरिया आसा इको सेन्सिटीव आतां लँडस्लायड आमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे कडेन आयज लँडस्लायड जाता आनी बाकीच्या स्टेटीनूय लँडस्लायड जाता. आतां हेजो कारण कित्याक आयज आमी खंय ना खंय आमचें सरकार बाकीचें सरकार खंय ना खंय कॉम्प्रोमायज करता. हें कॉम्प्रोमायजेशन जावपाक जायना कारण आयज लोकांची जो हें आसा डेंजरान लायफ डेंजरान आसा कित्याक त्या एरियेन स्पिकर सर इतली डेंजरस इन्सिडंट्स जाल्ले आसा आनी हेजे पयलूय जाले आनी आतांय जाता आनी हेजेर म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्ष घेवपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच आतां जेन्ना सेन्सिटीव एरिया म्हणटा आमी खुबदां आमी तांकां हें दिता कन्सेशन कशें दिल्लें आसा म्हणल्यार ते एरियेन जाय तशें करूंक मेळटा. सो हें जावपाक जाय स्पिकर सर. आनी जो डिपार्टमेंट आतां रेवन्यू डिपार्टमेंटान जो रिप्लाय दिला आतां तो रिप्लाय कसो आसा तो एवरीडेचो रिप्लाय आसा तो रिप्लाय काडलो आनी छापलो. पण हेजे रिसर्च जो आसा रेवन्यू डिपार्टमेंटान कांयच ना. ते म्हणटा आमी अंडर सेक्शन 33 आमी एक्शन घेतले हें करतले तें करतले दॅट इज आफ्टर. बट प्रिवेंटीव मेजर स्पिकर सर प्रिवेंटीव मेजर्साचेर आमी काम करपाक जाय. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की हो जो रिपोर्ट आसा डॉक्टर महादेव गाडगिलान जो रिपोर्ट प्रेजेंट केल्लो आसा आनी हो सगळे वेस्टर्न घाट्साक लागता हो रिपोर्ट कन्सिडरेशनान घेवचो. आनी मागीर कस्तुरी रंगन जो रिपोर्ट येयला स्पिकर सर तितून जे ऑलमोस्ट 34%ूच कितें इको सेन्सिटीव एरिया म्हटल्यार म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता आसतले ऑलमोस्ट 50% हेणें काडून उडयल्या. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय आमी हेजेर लक्ष दवरपाक जाय आनी हें खंय ना खंय फुडें व्हरपाक जाय. आनी सीएमान हेजेर कितें ना कितें आयज ठोस हें दिवपाक जाय आमकां. थँक्यू स्पिकर. श्री गणेश गांवकर. स्पिकर सर हेजें कॉलिंग एटेन्शन घातलेलें तें कॉलिंग एटेन्शन म्हाका दिसता क्लब केल्ले कारणान तेजो एक्चुअल कितें जें आमी एटेन्शन पळय हें केल्लें ड्रॉ केल्लें माननीय मिनिस्टराचें तें म्हाका सारकें हितून भितर उत्तर मेळोना. तर विशय कसो आसा स्पिकर सर की धारबांदोडा हो तालुका 2012 जालो आनी धारबांदोडा तालुको जो जाले उपरांत स्टॅटिस्टिक्स खंयचे मेनटेन करनासतना सरकाराच्या डिपार्टमेंटान तें पूर्ण लक्ष दिवना. एक एग्जाम्पल सांगता तुमकां आज सकाळीं जेन्ना पळय पावसाचें पळय लिस्ट येयलें पावस खंय कितलो पडलो तो कितले इंच पडलो तो पळय धारबांदोडा कितलो पावस पडलो ना. धारबांदोडा हो तालुको जो पळय आसा पळय न्ही तो वेस्टर्न घाट जे पळय आसा न्ही ते आमची गोंयांक येवपाची गेट आनी थंय कितें जाता जंगल बीन सगळें असल्या कारणान पावस चड पडटा. कितलो पावस पडलो ताजो अंदाज आसना. म्हाजी विनंती कितें आसलेली माननीय मंत्र्याक की अर्ली वॉर्निंग सिस्टम आनी रेगुलर रेनफॉल मॉनिटरींग सिस्टम थंय घालपा जाय आसलेली.
एक सांगता तुमकां हांव, काल जेन्ना आज सकाळी जेन्ना आमी पेपर पळयल्ली तेन्ना कितें जालेलें की सांग्यार 4.5 इंच, वाळपय 5.5 इंच, तुमच्या काणकोणाक 1.5 इंच, मडगांव सांखळी आनी केप्यां हांगा 4 इंच, पणजे 1.5 इंच. आतां पणजे जर 1.5 इंच पावस पडटा आनी पणजेच्याच जर मॉनिटर करून जर समज त्या 1.5 इंच पावसाचेर जर आमकां जर समज अलर्ट जर करता जायत जाल्यार तें धोक्याचें जातलें. म्हणून म्हाजी विनंती कितें आसा की धारबांदोड्या तालुक्याक मॅक्झिमम पावस पडटा, थंय रगाडा न्हंय आसा, दुधसागर न्हंय आसा, आनी जेन्ना पळय वयल्यान पावस पडले उपरांत जो पळय हुंवारपा येता न्ही लोकांक अंदाज आसना. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की ही सिस्टम जी पळय आसा पळय ती घालून धारबांदोडा तालुक्याचो पावस मेजर करून तो लोकांक स्टॅटिस्टिक्स अवेलेबल करचे. श्री वेंजवेगस 3 मिनटं दी हांव स्पीकर सर. हां 3 मिनटं पूण दी म्हाका उलोवपाक. 2 मिनट घ्या रे. 1 मिनट एक्स्ट्रा दी. स्पीकर सर हांव एक धाकटीशी पोयम बरयला आमगे मिनिस्टराक बाबा, ताकी तेजेरूय सगळें समजपा ताका. लेट अस लर्न फ्रॉम दीस ट्रॅजीक फेथ टू रिस्पेक्ट नेचर बिफोर इट्स टू लेट. फॉर द अर्थ्स पॉवर इज अ फोर्स सो ग्रँड, अ लँडस्लायड्स डिझास्टर इज अ वॉर्निंग टू द हँड. स्पीकर सर आज हें वायनाड जो इन्सिडंट जाला तेजे स्पीकर सर आम जें उलयताय तें एकूच गोश्ट, एक जो दोंगर आहा ते दोंगरा जर तर आमी पंक्चर केलो म्हणजे कातरपा लागलो जाल्यार तो दोंगर वीक जालो. आनी आज हें सगळें जालें तें दोंगर वीक केलें म्हूण हे दोंगर कोसळपा लागले. स्पीकर सर आज आमकां इजरोन सांगिलां की नॉर्थ आनी सावथ वॉर्निंग दिलो हाका की लँडस्लायड जातल्यो म्हूण. हे वॉर्निंगाचेर आमी कसले मेजर घेयले स्पीकर सर? तेंगे वॉर्निंग मेळ्ळे म्हणटरी आमी कसले मेजर घेयले स्पीकर सर? तेच भाशेन आमकडे कितें चॅक्स अँड बॅलन्सीस आहाय? डू वी हॅव एनी चॅक्स अँड बॅलन्सीस दॅट इफ हिल कटींग परमिशन्स आर गिवन इन अ इलिगल मॅनर? कित्याक स्पीकर सर आज एक ट्रेंड जाल्लें आहा, म्हाका दोंगर कातरपा जायो, बोलदो वचोन कंप्लेन कोता की तो दोंगर कोसळोपा आहा म्हूण. समज दोंगर आहा कोरमोण्या, पणजे कोण येता आनी कंप्लेन कोता की तो दोंगर कोरमोण कोसळोपा आहा म्हूण, आनी मागीर ते दोंगरा स्टेप्स मारपा जाय म्हूण. आनी परमिशन कितें म्हूण दिताय की दोंगर कोसळोपा आहा तेका स्टेप वायज करपा जाय. स्पीकर सर हांव स्पीकर सर आज हिंगा ओडशेल तालिगांवां हिल कटिंगा इश्यू चलता. हिल कटिंगा इश्यू चलता तालिगांव इगोजी फाटल्यान सांतिस्मो वाडो म्हणटा थिंग हिल कटिंग चलता. चिकाली हिल कटिंग चलता, ऑल्दो इट इज सर्टिफायड प्रोबेबली एज A2 एरिया. स्पीकर सर इतली हिल कटिंग चलता. आज हें केरला जालें तें आमकां गोंय जावपा जाय. स्पीकर सर आम कितें कोतलेय हें हिल कटिंग परमिशन सगलीं हाय, हांवें जितले जाग दिले परमिशन सगलीं हाय. TCP मिनिस्टरान सांगलो आहा 23 तारखेर कितें की तो डिमांडा दिसा जितली इल्लिगल हिल कटिंग जालें, जितली इल्लिगल परमिशन दिलें ती फ्लोर ऑफ द हावस सांगतो म्हूण. स्पीकर सर अशें करून जरी तरी आज आमगेले जे एक्टिविस्ट भाव आहाय ते भरपूर दाखयलो, हांवें मेन्शन केलो ती हिल कटिंग जालो आहाय. सो हें हिल कटिंग कित्याक जाता? आर वी एबल टू स्टॉप दीस? तें पंक्चर केलें म्हणटरी तें हिल जालें डॅमेज, तें सॉफ्ट जालें, थिंग लँडस्लायड जातली म्हूण गॅरंटी आहा. स्पीकर सर आय वॉन्ट टू आस्क दीस ऑगस्ट हावस एज आय एंड, how do we mitigate landslides? Are we willing to stop building hotels, houses by cutting hills? What's our plan to ensure zero tolerance towards hill cutting? Speaker sir. Thank you. Yes, Vijay sir. स्पीकर सर वायनाड जे जालां आनी जे माननीय ओपोजिशन लिडरान सांगलां तें रिपीट करनासतना हांव फक्त याद करूंक सोदतां की 2011 माधव गाडगिलाचो रिपोर्ट म्हणटा की वायनाड रिजन म्हणटा फ्रेजायल म्हळ्यार कितें? तो मागता की थंय एनवायरमेंटली हजार्डस ह्युमन एक्टिविटीज अलॉंग द वेस्टर्न घाट्स इन्क्लुडींग वायनाड बंद करच्यो म्हणून हें ताणें सांगिल्लें. हें 2011 सांगिल्लें. स्पीकर सर हें जें रिकमेंडेशन आशिल्लें थंय मेजर पार्टीज खंयच्यो आहा केरळान, कम्युनिस्ट पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी दोगांयनी ओपोज केलें. दोगांयनी म्हणलें हें गाडगिलाचें जर आमी आयकलें जाल्यार डिवेलपमेंट जावचो ना म्हणून. आनी स्पीकर सर थंय कर्नाटकाचो सरकार सायडीन आहा ताणीय ओपोज केलें हें सारकें न्ही म्हणून. कोणें? गाडगिलान सांगिल्लें तें. आनी लायव्हलीहूड एफेक्ट जातलें म्हूण लोकांचें. आनी ताजे खातीर डिफॉरेस्टेशन, मायनींग आनी कन्स्ट्रक्शन हें चालूच उरलें. स्पीकर सर आतां थंय 276 लोक मेल्या आनी ह्या खेपे वायनाडाक 70% पावस चड पडला, विच इज एडेड टू द डिझास्टर. स्पीकर सर
माधव गाडगिलान जे प्रेडिक्ट केल्लें की अशें जातलें वेस्टर्न घाट्सान तें ताजे खातीर तो कस्तुरिंगन म्हणटा तो रिपोर्ट आयलो जो 40% ताणी एरिया कमी दाखयली. स्पीकर सर, माधव गाडगिलान सांगिल्लें की हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स म्हणजे जाल्या त्याचे खातीर दोंगर कापल्या थंय लँडस्लायड जावपाच्यो आहा म्हणून. आनी स्पीकर सर, हें जें वायनाड जाला थंय अल्ट्रा इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव लोकॅलिटीज आयडेंटिफाय केल्ल्यो आनी ही बी केल्ली. आतां स्पीकर सर, नो क्वेश्चन नंबर 9C रेजिनाल्डाचो 19 तारखेक तातूंत तांणी गव्हर्मेंटान उत्तर दिलां की पेडण्या 4 एरिया, दिवचले 3 एरिया, सत्तरी 2 एरिया, तिसवाडी 0 आनी बार्देज 1 नियर हायकोर्ट इतलेंच लँडस्लायड प्रोन म्हणून. म्हणल्यार मुर्मुगांव, केपें, काणकोण, धारबांदोडा, सांगे, फोंड्यां, सालसेत हांगा कांयच लँडस्लायड जावपाची शक्यता ना म्हणून. स्पीकर सर, पूण संकल्पान एक क्वेश्चन घाला जो तोय बी 4B ऑन 19 थंय 6 एरिया आयडेंटिफाय केल्या मुर्मुगांवान आनी हे मोस्टली इज अराउंड द लिनियर प्रोजेक्ट्स वेर हिल्स हॅव बीन कट फॉर रोड एक्सपान्शन. स्पीकर सर, हें आमी प्रिवेंट कशें करतले? हें प्रिवेंट जर करतले जाल्यार आमी आमचे स्लोप्स आनी हिली रिजन राखपाक जाय. ताजे खातीर कन्वर्जन, नो डेव्हलपमेंट झोन आनी फॉरेस्टाचें जावंक जायना. स्पीकर सर, ह्यो जर आमी आयडेंटिफाय केल्यो जाल्यार हें आमी प्रिवेंट करूंक शकतले. स्पीकर सर, एक रिपोर्ट आहा सिव्हील डिपार्टमेंट ऑफ द गोवा इंजिनियरींग कॉलेज तांणी सांगलां की गोवा इज प्रोन फॉर लँडस्लायड्स म्हणून. आनी हो रिपोर्ट सरकारा कडेन आसा. हो टेबल करचो इन द हावस आनी ताजेरूच म्हाका दिसतालें खंयच्यो एरियाज लँडस्लायड जावंक शकता त्यो आमकां कळटल्यो आनी मागीर त्यो आमी प्रिवेंट कश्यो करूंक शकतले. पूण हो रिपोर्ट तांणी दे हॅव टू टेक रेफरन्स ऑफ दीस रिपोर्ट. Senator De Costa. Speaker, sir, I stand to speak on the calling attention led by Honorable LOP, the law Bab Yuri, Bab Viresh आणि Bab Ganesh Gaonkar. Speaker, sir, केपें जे एक असले मतदारसंघ आहा, वी आर ब्लेस्ड विथ बिचीस, आमकडे दोयरो आहा, दोंगर आहाय, शेतांय आहाय, सगलें आहा, कॉरीज आहाय, रबल जावं लॅटरायट. बट हें सांबाळपाचें काम म्हाका दिसता एज आमदार ह्या नात्यान हांवें करपाक जाय. स्पीकर साहेब, टायम एंड अगेन हांव लास्ट 2 वर्सां जालें सांगता. हांव एक बारीकसो इन्सिडंट आज सकाळ फुडें बाब युरीनी सांगलां, पारोडा काली उलयलें, आजी उलयलां. आज रात पावस पडलो, आख्खो बुडोन आख्खें सारकें काबार जाला. आनी आतां तरी तें उदक तर तूं चोयलें न्हू, इट इज नॉट नॉर्मल उदक, आख्खें रेबो माती उंच दोंगरासान देंवन येता. एंड दीस इज वाय बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल माउंटन्स हिल्स आहाय ती आमगेली थिंगा ती आख्खें देंवन सकयल येता. सो म्हाका दिसता आनीक मुद्दम सांगता हांव, जेन्ना बाब विजय वित्रीच बाकीचे कोण मंत्री बीन जाल्ले गांवकार वाड्यार म्हणटे केपें दिन्या जायते दोंगर कातलो आहाय, काटींग केलो आहा भरपूर, डिस्ट्रक्शन जालो आहा. आफ्टर दॅट अंडर द दीस ऑफ 16B वॉट एवर ना हांवें आतां येयलें म्हणटा 2 वर्सां बंद केलां, जायते त्रास जाले. दुसरी वस्त आतां मुद्दम सांगता, आमी जेन्ना म्हणटाय ट्युरिजम स्टेट, हांव CRZ जेन्ना हांव ताजेर आनी उलयतलो, काब देराम यू कम एंड सी, वील गो वन डे वेन यू आर फ्री. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक दीस बरी एक ट्रीप मारया आमी तिन्या. रॉक्स हिली एरिया कातून थिंगा तेमी आतां हॉटेलां बारीक बांदली. इट इज नॉट टायम वचपाना, हें देंवन आख्खें सकयल वचपाक. खोला इज व्हेरी नोन फेमस, बट द डिस्ट्रक्शन वॉट दे हॅव डन नाव, यू कम एंड सी. एक दीस या आमी, तुका बोगले आहा तें तुका लयत वचपा थिंग बरें जेवण करुया आमी. मागीर मुद्दम सांगता कित्याक इज नॉट अ जोक, आय एम टेलिंग यू, दे हॅव कट लिटरली कट रॉक्स, व्हडले दोंगर कातून तेमी स्लोप वायज थिंगा आपणा बारीक हार्ट घायलें. सो वी हॅव टू कम विथ समथींग कॉन्क्रीट. आतां वायनाडा जालें तें आमकां आय ओपनर. सो वी वोंट वेट गोंय जावपर्यंत. सो लेट अस ऑल कलेक्टिवली इन्स्टेड ऑफ ब्लेम गेम आमी म्हाका कलेक्टीव उब रावन वील स्टँड आनी गोंय सेव करया. थँक्यू स्पीकर. Sri Cruzilo. सर, हेजे वायनाड केरळा कितें जालें तें आमी उलयताय. इन्सिडंट जालो म्हणटरीच असले इन्सिडंट दिगारपल्ली मिलिटरी कॅम्पाक जालें 14 years बॅक, आनी थिंगा ऑफिशियली इकर जावन मेल्ले म्हण दाखयलां, पूण अनऑफिशियली थिंगा आनी जाय जावन मेळ्ळे. पूण असली इन्सिडंट जायच न्हू, पयलीं आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय. हांव बजटाचेर उलयलां, काल WNRD डिमांडाचेर उलयलां. असली लँडस्लायड जावपाची आमची कुंब्या बाट हिंगा बाराडी, रांगाडी, पोकलीवाड स्टार्ट जाल्लें. आनी आतां थोडी प्रिकॉशन घेतली. हांव मागतां डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम हिंगा सर्वे करपाची आनी पयलें हिंगा कितें करपा तें पयलें प्रिकॉशन घेया म्हूण, नाजाल्यार असले इन्सिडंट थिंगा जावपाक जायत चान्सीस जाय.
श्रीमती दिव्या राणी. Speaker sir, जे calling attention table केला honorable श्री युरिया लेमाव, विरेश आणि गणेश गांवकर सर, आणि हे अत्यंत आता गरजेचे आसा and heartfelt condolences to all the families who have suffered in Wayanad. ना आमकांय बी हे जे लँडस्लायड्स आसा फाटल्या दिसांनी हांवें कॉलिंग अटेंशन टेबल केल्ले बिकॉज आमची पळय जी नॅशनल हायवे आसा फ्रॉम साखळी टू चोर्ला थंय त्याच भागान म्हाका दिसता एक 3 आमचे अशे लँडस्लायड जाल्ले आसा. एक तुळशीमाळा, एक केरी आनी एक मातशे वयर चोर्ला गांवान. आनी ही जी जाला ती लँडस्लायड्स हॅव हॅपन्ड बिकॉज आमची पळय वालवंती नदी आसा इट इज नेक्स्ट टू द रोड आनी ती आतां बिकॉज ऑफ सॉयल कंटिन्युअस सॉयल इरोजन आनी फियर्स वेलॉसिटी ऑफ द रिवर आनी आतां पावसाच्या दिसान ज्या तरेन पळय रिवर व्हांवता हे परत परत अशा जाग्यांचेर आमचे हे सॉयल इरोजन जायत आसा. सो हांव मागता डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट की तांची टिमान पयलींच पावसा पयलींच मातशे अशे रिटेनिंग वॉल्स तर अशे बांदले अशे जाग्यांनी आनी स्ट्रेंथन केले. तशेंच विथ WRD डिपार्टमेंटान तर हे जे आमचे नदयेचें आसा डिसिल्टींग इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट की आमची वालवंती नदी, म्हादय नदी ज्यो मेजर रिवर्स आसा आनी 70 भागाक खूब अफेक्ट जाता त्या कारणां खातीर आज सगळे 70 फ्लडेड टुडे. सो हें तर मातशें टायमली तर डिसिल्टींग घेतले आनी मेजर्स घेतले प्रिव्हेंटीव मेजर्स जाल्यार आमी वी कॅन प्रिव्हेंट ऑल दीज लँडस्लायड्स एंड फ्लडिंग. थँक्यू स्पीकर सर. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, उत्तर आम्ही वाचले आणि एक ऑनरेबल मिनिस्टरान I assure all the honorable members of legislature that State Disaster Management Authority is fully geared up to tackle any disasters occurring in the state. It's a nice reply, Speaker sir. राती माझ्या मतदारसंघात स्पीकर सर आम्ही 4 घरां लोकांक वेकेट केले. हिल कोसळ्ळो आणि सगळे डेब्रीज येवन ते व्हेरी डेंजरस सिट्युएशन आसा स्पीकर सर आमचे मतदारसंघात. आनी अशें करून तेजे ऑपोजीट हिल असोच जावपाचो आसा स्पीकर सर. हांव आजूच तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुजे डिझास्टर मॅनेजमेंटा टिमीक थिंगा धाड. सकाळीं तुजे डेप्युटी कलेक्टर मामदार गेले आनी दे हॅव एसर्टेन दॅट सिट्युएशन. बट आय फील अ वायनाड लायक सिट्युएशन is going to happen in 2 small places in my constituency. So why it is happening, I want you to ask the report. I am not here to give you the report. I want you to ask the report from these people, what are the reasons of a Wayanad-like situation happening in my constituency, and in this calling attention, where you have assurance you have given, I would like you to place it on the table of the House, maybe tomorrow or day after tomorrow, to understand why this is happening all over Goa, and if it is not happening, what are the reasons for happening. You have given other things in your reply about town and country planning. I will not go into details of all that, but I will ask you to please examine my constituency in 2 places. Last night, 4 people have been vacated houses. I want a report table in the House maybe tomorrow, day after tomorrow, so that we are knowing what is the reasons for happening of this type of situation. Thank you, Speaker. Yes. Sri Carlos Pereira. Honorable Speaker, I rise to speak in respect of the calling attention motion moved by Yuri Alemao, Viresh Borkar and Ganesh Gaonkar. आमी जाणात ते आमचे गोंय is part of the Western Ghats and various areas are having different ecological sensitivity. Honorable Speaker, तुका याद आसतलें 2009 ते फ्लॅश फायर जालो काणकोण गालजीबाग ते आनी माशें आनी सगळे एरिया ते बुडलोले थिंगा. So these are things which happen because of climate change and because of improper control which we have. आमचे ग्रामसभा आसात ते झगडटात कित्याक कितले पार्टी प्रोजेक्ट येतात ते ओपोज करतात. आनी पळयलो आसतले ऑनरेबल स्पीकर, हे आतां भायले लोक येतात. आय रिस्पेक्टफुली से म्हाका कांय हें ना कोण आयले जाल्यार भायरसून, पूण हे येतात आनी ते मागतात वी वॉन्ट अ प्लॉट ऑफ लँड ऑन द टॉप ऑफ द हिल. फॉरेस्टान जाय तांकां ओवरलुकींग द सी, ओवरलुकींग द रिवर, अशें करून सिलेक्शन करतात. आनी एडवर्टिजमेंट आमी पळयलें जाल्यार रस्त्यार गेल्यार युअर प्लॉट ऑफ लँड ओवरलुक्स द फॉरेस्ट म्हूण दाखयतात. हांव कित्याक म्हणटा की असले परमिशन घेतात and we are allowing conversion. एक साइडीन you have got this Goa State Action Plan on Climate Change म्हणला and things सांगला there is a total recorded forest area of forest covers 2229 kilometers and recorded forest areas 1225 square kilometers, and they say we cannot increase the forest cover but you need to maintain the balance. Forest fires जाता तेन्ना उणी जाता
and I think that we need to protect it. Only one small thing I want to say. आमचे लोक आहात थिंगा पोंबुरपाचे, एकोशींचे, पालये, उकसई, ते सगळे झगडटात, and I want to support them. I only want to ask the Honorable Minister, what steps will the government be taking to protect these sensitive lands when conversion sanad is being given? That's all. Because conversion sanad is in the hands of the Revenue Minister. Otherwise, you are moving into disaster management. That we don't want to go as post-mortem. We should be immediate. Yes. Obliged. श्रीमती दिलाय लोबो. Speaker, sir, regarding this calling attention, which is very important to the state of Goa, prevention is better than cure, always. आणि फ्लड्स कित्याक जातात हो प्रश्न आहा, कित्याक बुट्टी येता. इट्स सो सिंपल. आमी आमची शेतां बरीत रावली हा तितली, वी आर टर्निंग ब्लायंड आय टू इट. लँडस्लायड कित्याक जाता? वी आर गोईंग ऑन कन्वर्टींग द hills where we are turning blind eye sometimes. So हेजेर आमच्या सरकारान he has to look at it and take all the necessary steps to see that such landslides don't occur in Goa, especially in my Sholi constituency, and flood type situations don't arise in Goa. Yes. Thank you, Speaker, sir. Yes. Sri Rudolf Fernandez. कॉलिंग एटेन्शन ऑन लँडस्लायडाचेर हाडलेलें हांव बरयल्लें बरें. तेजेर उलोवपाचें जे वायनाडाक आमचे कितलेच लोक मेले, ऑलमोस्ट 75 सुमार लोक मेले. आनीक म्हाजी हार्टफेल सिंपथी तांकां. तशेंच आमच्या ऑनरेबल CMान आमच्या ऑगस्ट हावसान 2 मिनीट सायलन्स हिंगा दवरली. तशें सगळे MLAनी हिंगासर 2 मिनीट सायलन्स तेंच्या फॅमिलीक कंडोल करपाक दवरली. स्पीकर सर, हे लँडस्लायड जेन्ना घडटा, जेन्ना हिल कटींग करता तेन्ना कितें जाता, जेन्ना उदीक जे फ्लो जाता आमच्या दोंगरार सावन जावं उंचें उदीक फ्लो जाता, तें उदीक ब्लॉक जावंक ना. तें प्रॉपर तर फ्लो जायत जाल्यार तुका असलें जावंक पावना. जेन्ना तर अशें निग्लिजन्स केलें, जर कोणें लँड कटींग केलें, हिल कटींग केलें आनी तर उदीक तर सारकें वचना असलें तर केलें जाल्यार असलें घडोवंक पावता. आनी हें असलें घडोवंक उपकारना. आनी जेन्ना रोडाक अशें रिटेनिंग वॉली बांदता, एक पाट कितें आसता स्पीकर सर, माती एक पाट हें आसता, मोव आसता आनी ती रोकडीच व्हांवन वयता. तसली माती आयडेंटिफाय करून रिटेनिंग वॉल मातशी चड घट बांदपाची गरज. आदीं एक एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर, आदीं कितें जातालें, बांदांक बॉम्ब म्हणून पडटाले आनी एक बुराक पडटालो. आनी तेन्ना कितें जातालें, सगळे रातचे आमचे सगळे शेतकार एकठांय जावन रातचे पासून ते बॉम्ब तो काडटाले. आनी त्याच टायमार तर केले जाल्यार अशें बांद मोडोवंक पावना. ताका लागून मातशें इमर्जन्सीचेर आनी फास्ट एक्शन घेत जाल्यार आमचें हे सेफ जावंक शकता. येस. थँक्यू. श्री दिगंबर कामत. आज जे हांव मुखार कॉलिंग एटेन्शन आहा ताचेर एक इन ब्रीफ 2 सजेशन करपाक हांव अत्यंत म्हत्वाचें. पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय, आमी म्हण प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. आमी असो इन्सिडंट जातकीर आमी उलयतात, आमी प्रिवेंट करपा खातीर कितें करता हें अत्यंत म्हत्वाचें. कारण आतांच कोणें तरी काणकोणचो इशू सांगलो. ते काणकोणां जें जालें, इट वॉज नॉट लँडस्लायड. तुमकांय खबर आहा तेन्ना, हांव तेन्ना चीफ मिनिस्टर. काणकोण जालें तें खंय तरी फॉरेस्टांनी हेवी रेन्स जालो, ढगफुटी, क्लाउड बस जालो आनी तातूंतल्यान लेवल ऑफ वॉटर वेंट अप आनी भयंकर वयर गेलें. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचे खांबे सुद्दां बुडले. मशरुमाची फॅक्टरी वॉज स्वेप्ट अक्रॉस सामकें. हांगा काल पळय जो इन्सिडंट केरळाक जाला, इट इज बेजिकली लँडस्लायड टू सच ए लेवल दॅट 2 विलेजां नाच जाल्या. विलेजां सकयल आशिल्ली ती विलेजीस हॅव बीन स्वेप्ट सामकें, म्हणजे लोकां सकट. आनी म्हणून आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी दॅट वी टेक सफिशंट प्रिकॉशन्स वेर एवर देर आर चान्सीस ऑफ लँडस्लायड्स. तितलें सुद्दां जर आयडेंटिफाय करून मिनिस्टरान केलें जाल्यार सुद्दां आय थिंक इट वील बी मच बेटर. येस. श्री मायकल लोबो. Speaker, sir, today's calling attention is first only we have to open our eyes, and I want to thank everyone who has brought this calling attention. Even I was supposed to put up this calling attention. Very much thankful. So people of Goa should know, and people of Goa should keep a watch on all our hills. Speaker, sir, आमचे अशेंच एक आदली चर्च, खूब आदली चर्च
झेवियर रिट्रीट सेंटर म्हणून बागान थिंगासोर व्हडले लँडस्लायड जाले आनी अशे लँडस्लायड जाले ती थिंगासोर जे पाद्री आनी इनमेट्स आसले आनी स्पेशली कावन्सिलींग करपी लोक येयल्ले भितर कोण रिट्रीटाक येयल्ले ते थिंगा उरले आनी आमी सगळे बेल मारले उपरांत लोक गेले आनी तांकां हाडले भायर व्हडले लँडस्लायड जाले पूण आमच्या चीफ मिनिस्टरान तेन्ना हांव उलयतां 2019-20 तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान इमिडिएटली सँक्शन केलें आमकां 5 crores आनी काम स्टार्ट जालें आनी आतां काम कंप्लीट जाल्लें आमचें 3 years लागले कित्याक तेच्या सायडीक दर्यो आहा दोंगर आहा आनी अशें लँडस्लायड जावचें न्हू फ्युचरान म्हणून प्रोटेक्ट कोणें करपाक जाय आमी 40 लेजिस्लेटर्स जे हिंगा आहा पळय ते बिकॉज वी आर द लॉ मेकर्स ओवर हियर आमचो चीफ मिनिस्टर आहा आनी आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल MLAs आहा अशेंच कोण तरी एक घर बांदपाक एक हॉटेल बांदपाक शिंकेरी हिलाचेर येयले शिंकेरी हिल त्या टायमार चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेका येवचो पडलो थिंगा कित्याक लोक सगळे येवन एकठांय जाले गॅदर जाले आनी सगळे म्हणले आमी कशेंच ओणो मारपाक दिवचे ना JCB घेराव घातलो आनी लोक आलो ना जाले लोक जमणीर बसले आनी म्हाका दिसता लोकांनी फुडाकार घेवपाची गरज आहा हें जायत जालें लोक भायर सरपाची गरज आहा आमीय भायर सरपाची गरज आहा एंड वी शूड नॉट अलाव एनी हिल टू बी टच्ड दोंगर हे हात लावूंक दिवपाची गरज आमी सारके बंदी घालपाक जाय नाजाल्यार हें इन्सिडंट जे वायनाड जाला इट इज खूब लोक मेल्या म्हणजे ते आतां फिगर्स येता पळय ते आजून पासून जे कितें बॉडीज मेवल्या पळय तेजेकून वयर आनी मिसींग आहा खंय आय एम very sad to hear this and to see this on the television, on the social media. Speaker sir, we are all responsible to Speaker sir ha hingasor. सगळे वाटेन आमकां दोंगर लागता तुकाय खूब लागता आमकांय लागता स्पीकर सर वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर हिल्स एंड वी आर विथ द पीपल टू प्रोटेक्ट दीस हिल्स थँक्यू स्पीकर सर श्री Alex Rollins. Speaker sir, I had a very good mentor who used to always tell me, Pedrantan Sardimula, simple man, you play with nature and nature will eat you up, Mandala. So this is actually we don't require Wayanad to remind us what is happening. I'm assembling, I'm ulayta ha, but demands sachi ulayla ki identify kore mun river outlets we identify kore, keep them on paper. The moment you block the natural waterways, no one can stop. Kitla block kartu, it damages because it is a natural waterway. सगळे आयडेंटिफाय करूया म्हणून सांगता हा आतां इफ वी डोंट डू इट मादया उदो तें बाय दिव्या शी हॅज ब्रॉट अप अ नायस इश्यू दॅट द रिवर शी इज हॅविंग प्रॉब्लम्स विथ डिसिल्टिंग एंड ऑल दॅट स्पीकर सर आय वूड ओनली टेल यू दॅट इफ यू डोंट टेक स्टेप्स दॅट वी विल हॅव अ वायनाड फास्ट एंड फॉर दॅट आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू इंस्ट्रक्ट डिपार्टमेंट्स like WRD, like tugele disaster management, who is at tinga, who is lok complain kotinga, put it on paper and let it be on the regional plan as places of non-development. Zalari, it can protect us. Because sir, and one more incident, I will link it to what is happening in Paris. Paris aje sogle religion ang kamge enkel teni. Something will happen there also. What is happening is we are taking ourselves to be higher than what we think. I will speak this on the demands, but I am equating this to if you do bad and if you don't protect the environment will naturally swallow us away. Thank you, Speaker sir. Minister. Speaker sir, Wayanad is an eye-opening incident for us. As Goa is also mentioned in the ISRO report, how Wayanad was mentioned. It is high time we take precautionary measures to safeguard our environment, which could be a cause of disaster. Speaker sir, in order to avoid such incidents, SDMA will issue an advisory to all the planning and development authorities within the state of Goa and all local bodies, especially the TCP department, to strictly enforce all the preventive measures while granting permissions and licenses for development, and also ensure with Department of Agriculture and Forest for planting educate trees and engaging in afforestation measure.
WRD will be requested to conduct necessary study on preventive measures. The department will also examine the proposal for engaging of an expert agency to conduct study of certain landslide-prone areas to take adequate precautionary measures. The issue raised pertains to be consolidated efforts required to resolve the issue, and multi-level departments are required to coordinate and give them support in their efforts. Necessary assistance from central government agencies will also be explored to pump in required funds. Speaker, sir, recommendation given by Gadgil report would be examined and necessary preventive measures will be accordingly taken. As far as early warning system, as far as the Samote constituency is concerned, early warning system and regular rainfall monitoring system will be done for Dar Bandora Taluka. And as far as as Mr. Cabral raised an issue of there has been a landslide as far as his constituency is concerned. I have asked for a report from the Mamlara and the Deputy Collector, and I will place the said report on the table of the House. Sir, मिनिस्टरान सांगला ताका फक्त हांव ॲड करता. लँडस्लायड रिस्क इन गोवा हाजो रिपोर्ट फाटल्या टेन्युअरांत जो आसा पळय न्ही, म्हणजे जेनिफर मिनिस्टर आसतना एक रिपोर्ट केल्लो आनी एक स्टडी घालून तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो. तेजो हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां ही असेंब्ली सोंपना फुडें तेजो ओवरऑल तेजी मिटिंगूय घेवपाचा. आनी तो रिपोर्ट एंड वी एसेस द लँडस्लायड रिस्क इन द स्टेट इज बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज inventory of the 74 landslides, and there are the 3 recent additional landslides that occurred in the Goa in 2021. Based on this combined inventory of the 77 landslide, we identified the 4 key landslide hotspot in Goa located in the high altitude northeastern and the eastern part of the state, and in the low-lying area of the western and southwestern parts, which is also the figure seen in the figure. And the major cause for the landslide in Goa are found to be the extreme rainfall events, slope instability, and geological factors. The analysis of the possible cause and for the landslide showed that the rainfall triggered the landslide are the most frequent. Figure number 1, which suggests that the areas with the high elevations and the slope located in the eastern part of the state hotspot most of the landslide events and over the years. त्यांनी कंप्लिटली रिपोर्ट हो सबमीट केला आनी हो रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत एक्चुअली आमकां जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स घेता. आमकां ज्या जाग्याचेर सर्वे करपाक जाय, ज्या जाग्याचेर स्टडी करपाक जाय विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटी किंवा कन्सर्न इन्स्टिट्यूशन्स, त्या इन्स्टिट्यूशना कडल्यान आमी तो करून घेता. कारण दीस इज वायनाड इज एन आय ओपनर, म्हणजे ही धोक्याची घंटा आसा. ती गोंयान हो पयलीं करून घेतलेलो, हाजे काही गोश्टी आयडेंटिफाय केल्या आनी हांव म्हज्या डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की जी प्रिकॉशन्स त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी सजेशन्स केल्या, म्हणजे ज्या जाग्याचेर लँडस्लायड प्रो झोन दाखयला, म्हणजे वी आर नॉट ओन्ली इन द वेस्टर्न घाट बट गोंयांतलो वेस्टर्न घाट तर जालोच, इज फ्रॉम द पेडण्या टू टील काणकोण, म्हणजे जो कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोंय ह्या तिनूय स्टेटीक लागता. बिसायड्स डॅट म्हणजे इंटरनल जे डोंगर्स आसा वेगवेगळे जे आसा पळय न्ही, हे आमकां पळय न्ही हाजे म्हणजे स्टेबिलिटी तेजी हालोवन उपयोग ना. वेगवेगळ्यो गजाली तेज्या खातीर सांगल्यो, ते खंयच्यो जे सांगल्या पळय न्हू तितके परत एकदां स्टडी करून घेवन तो रिपोर्ट मिनिस्टरान जस्ट म्हणजे 8 तारखेच्या उपरांत रोखडीच 3-4 दिसाच्या भितर मिटींग घेवन तो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही, म्हणजे आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी हेच्या पुराय टिमीन तेन्ना केल्लो की परत ह्यात आमी रिवायव घेवपाक शकले ना, बट रोखडोच घेता. आनी वी आर गिवींग द इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न ऑल डिपार्टमेंट, म्हणजे इन्क्लुडींग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पर WRD डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटांक ती इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ती पास ऑन करता. वॉट प्रिकॉशन्स आनी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय हांगासर तेंच्यांनी म्हटलां इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज आनी हिली रिजन्स हॅविंग द मोर दॅन स्लोप ऑफ द 25%, ह्यो एरियाज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमकां मेनटेन करपाक जाय. आनी तो जर मेनटेन जाल्यो जाल्यारूच अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे ना. आनी 100% ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमी एश्युरन्स दिता. ताज्या खातीर वॉटेवर म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन आमचे करपाक जाय ते आमी करता. स्पीकर सर, जे मंत्रीन सांगलां, मुखेलमंत्रीन सांगलां, मंत्रीन सांगलां, एक आय विल जस्ट लायक टू टेल यू, गेले ते सेशना एक इश्यू काडलो, आय थिंक ऑलमोस्ट अ इयर बॅक, आनी म्हाका आय हॅड रेज्ड इट विथ द TCP मिनिस्टर. उमको एक पाड्डे गांवांत एग्जाम्पल एक दोंगोर आहा, इट केम अंडर NDZ, नो डेव्हलपमेंट झोन. TCPन मनीस धाडले,
आनी रेव्हेन्यू मनीस गेले इन्स्पेक्शनाक. इन्स्पेक्शन जावन आज जो जागा आसलो मेलो मनशा नांवार आसलो पावर ऑफ अटर्नी, तो 10 वर्स म्हूण मेलो. दोंगरूय कापलो आनी थिंग हॉलूय जालें आनी मुखेलमंत्री म्हाका दिसता तुका इनॉग्रेशनाक ते उमके मनीस नांवान घेना ते तुका घोडे आपयतले. आयक रे, हांव गेल्लो बीन काय गेल ना, इन्विटेशन येतलें तें बंद कर. सी, विदाउट पॉलिटिकल पेट्रोनेज दीस थिंग्स कॅनॉट हॅपन. इट इज अ व्हेरी क्लियर कट. ती कंप्लेनीची कॉपी कंप्लेन ऑलरेडी दिली, तेगे स्कॉट थिंग वयता आनी TCP क्वेश्चन गेलें. मेलो मनशा नांवान आखो दोंगोर काबार केला आनी दोंगोर काबार कोण तुगे नो सी दे आर सेइंग पंचायत हॅज टू एक्ट, सामान हॅज टू एक्ट. देर इज नो सिस्टम. आय बिलीव ऑल अक्रॉस द स्टेट दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इशू. जे दोंगोर वयताय and whatever, it's a very, very serious issue. It is sensitive. You make sure that all across the state, taking everyone into confidence, all the MLAs, they will write to you. Because people of Goa are watching us today, what we are doing. We look as if we are clowns. स्पीकर This is a very serious आमी thing. सिस्टम डेव्हलप करता अशा पद्दती जर डोंगर कापप कोणाक जर दिसले आसत जाल्यार डायरेक्टली दोंगोर सोड, मेलो मनशा ना दोंगोर जावन हॉल जाता आनी तुका निमंत्रणूय येतलें. सप्टेंबराक भायल्या पेरगांव जाला हॉल इनॉग्रेट करताय म्हूण. आनी कोण एक्ट जायना, तुगे पुलिसूय एक्ट जायना, कोण एक्ट जायना. हे फक्त आमी स्पीकर येताय सर, उलयताय. हांव ताका तें सांगता, मेल्ल्या मनशाच्या नांवार खंयचो डोंगर कापला आनी कितें तें म्हाका खबर ना, बट हेन्स फोर हांवें सेशनाक घेतलोलो इशू तो. हेन्स फोर म्हणजे अशा पद्दतीचो जर डोंगर कापप आसप जाल्यार सिंगल सिस्टम आमी दोनूय कलेक्टराच्या मार्फत जाता, सो दॅट कलेक्टर आनी पुलीस विल एक्ट ऑन दीस. फायन मार मातशें सुबेज. फायन नी पयलीं बिल हाड बंद करप मरे तूं. गरजेचें. एक फायन बिल हाड, एक बिल हाड, 1-2 करोड बी फायन मार मातशें. हे हाय सारके डॉन चोडले मातशें. इट विल नॉट, अदरवायज एवरीवन विल टेक इट लायटली. स्पीकर सर, ठीक आहे सर, आमी सिस्टम डेव्हलप करता जेणे करून डोंगर कापप पयलीं बंद करपाक जाय. येस. पुढे वचूया. अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यावरील भासाभास आणि मतदान 11वो दीस. आम्ही आता आजच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रितपणे घेऊया. वीज मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 76-86 सभागृहा मुखार मांडच्यो. वीज मंत्री. सभापती महाशय, आजचा दिवस खूप या सभागृहातूच नाही तर भारताचो इम्पॉर्टंट असो दिवस. नाही दवरात मी फक्त. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे. मागीर हें करा फक्त म्हणा न्ही मागण्यो काज बरोबर. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी विविध मागीर घोषणा केल्या मागीर तांची पुण्यतिथी ताका पयलीं हांव मानवंदना दिता. मानच्या पयलींच बरें ओके. आणि डिमांड मांडा आणि डिमांड मांडल्या नंतर 1 मिनिटूय म्हाका तुमी दिवचें. बरें. सभापती महाशय, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 76 and 86. येस. जिल्हा वळी क्रमांक 11 संबंधित मागण्यांचे सर्वश्री श्री आमदार युरी आलेमांव, क्रूज सिल्वा, वेंजे वेगस, विजय सरसाय, कार्लोस फेरेरा आणि विरेश बोरकार हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Speaker sir, I would like to move cut motions listed against my name in circulated list number 11. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 11. Speaker sir, I would like to move cut motions listed against my name in circulated list number 11. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 11. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 11. कपात सुचोवण्यो Speaker sir, सभा. I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 11. येस. कपात सुचोवण्यो सभागार मुखार आसात. कोण उलयता ऑपोजिशन सायड? एक लक्षात दवरा, आज दोन्ही डिमांड म्हणजे ऑलमोस्ट एकच ते इलेक्ट्रिसिटी संबंधान आसा. एकच डिमांड आसा म्हणजे कितें कितलें उलोवचें थोडेशें आमी एक लिमीट घालून घेवयात. रुलींग आनी ऑपोजिशन दोन्ही सायडी. आमगे टायम आहा तितूंतल्यान आमगे मर्यादा भितर आम रावताय. नाही विषय असा. अरे तू उलयता 50 मिनटां, परत तुझे आमदार दोन्ही उलयता म्हणटा तशें आनीक तूं उलयत तितलो हांव उलयतां. आमकांय आज तुवें बरें काम केलां. सकाळीं बरें व्हेकल बी इनॉग्रेट केलां, ते सगळें उलोवनी मरे आमकां. बरें काम केलां तें उलयता.
जन्मसिद्ध हक्क आहे. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे. विजय सर साहेब हांव सांगता तुमकां ऑलमोस्ट तुम्ही विषय मांडा तुम्ही पण एक सभापती महाशय ते कितें उलयता एक गजाल हांव कित्याक सांगता विजय सर हांव कित्याक दोन सांगता श्लोक परत सगळ्या फाल्यां येवपाक जाय परवा येवपाक जाय आनी अशें आनी आमकां 4 दीस तुमकांय अभ्यास करपाचो आसा त्या सगळ्या भान दवरून आं आनी सगळे भान दवरून आमी ताणी जायते उलया श्री कार्लो सर मातशें म्हाका तुम्ही एक काम करा मरे सगळे जाण मेळून 2.5 वरांत तरी सोपयात. पयलीं मारपा जाय आय थिंक आम्ही एका वरान सोपयता. एक्चुअली कितें जाता रोलिंग इज स्पीकिंग मोर देन अस. ना 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 अरे इवन येस्टरडे स्पीकर सर तुम चड उलयताय. स्पीकर सर एक हे आहा एक बाब वेंझीन ते पयर इंटरव्यूआचेर सांगिल्लें आहा की रुलींग पार्टी आज खरी ओपोजिशन जाल्ली आहा आणि रुलींग पार्टीन ओपोजिशनाचो ग्रुप जो आहा ते सारखे बरे स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे. कोण उलयता? Honourable Speaker, I rise to speak on my cut motions and oppose the demands. I will speak in respect of first demand number 76, which is electricity. Again here, Honourable Speaker, I want to congratulate the Minister and his Chief Electrical Engineer, Stephen, for the wonderful work they've been doing, especially in respect of my constituency. And I cannot skip to mention your executive engineer, your superintending engineer, AE, JEs, and the linesmen, line helpers, because आमी सदां light off जातना रोखडे गाडी मारतात, and I know how people call us, disturb us, but even at 1 and 2 o'clock in the night, but they work in very harsh weather, they go in very strong rainy conditions, in the pouring rain to restore our electric supply. And आमकां पासून एक रात light नाशिल्ली, they continued working till morning and restore the electricity. Why I'm saying is, we always know to criticize, but we don't appreciate when they do this kind of hard and dangerous work. Honourable Speaker, आमचे underground cabling आशिल्ले ते, तुम जाणात ते full गोंया, ते underground cabling was going on. And one observation I want to make, while underground cabling is the need of the hour, because huinkale tingat we are having no power failures. But where other places is not done, it especially what I want to talk is about digging of the road. For Roste Fondlete, they have dug it up like as if there is no tomorrow. And it's very badly dug up. Some places they have dug out even without any scientific manner or basis, digging in the middle of the road, making it difficult. We have in Goljue, in Korjue, the road completely dug up. People are actually falling inside. In Karona, Pant, people are also falling. And I think that these things in Lankadai also, people should not suffer. At the end of the day, we need to be proactive to make sure that whatever work is being done, care and precaution is being taken. It can't be abdicating our duty that this one has not done, that one has not done. I think you need to have some team in work so that we can work. I know that there is heavy rain also now, but I think something can be done quickly. Other thing now I want to point out, Honourable Speakers, we have problems frequently at certain transformers. And those I will just mention, 4 transformers we are getting. One is at Bastora, which is on the Giring feeder. We have that Martha DTC, which is in Goljue, which falls in our Korzme village. The Karona transformer, every day we are having low voltage, every day we are having power failure. And in Borwon Vado Nationala, that it's called Nationala Borwon A transformer, every time we are getting complaints on this, on the group. Honourable Speaker, I want to also mention, Amka Kita Yata, Kita, we have got a helpline group. We got a helpline in WhatsApp. We have created so as to help the people. Complaints are coming to us, and when we ask them, have you not informed the department? 1912 solve namuntat. It just doesn't work. And what I have a suggestion to the Honourable Minister is, instead of centralizing at one number and having difficulty in connecting or getting back to the concerned section office, if you can try to decentralize this, so it can be either the division level or at the section level or subdivision level, whatever way, so that the complaints can go and they can reach faster, they can attend and they can be prompt. Otherwise, keeping it centralized in one place and you don't connect and you can't pass on the message, the problem becomes that it will not be effective, whatever best intentions you may have.
There is one more aspect I want to ask Honorable Speaker to the Honorable Minister is, there is so much fluctuation of current that it is even damaging equipment. Has the government worked out on anything for making good the losses which people suffer on account of the fluctuations? There's a request I have got as far as underground cabling. The underground cabling which was inaugurated by the Honorable Minister excluded two villages of Nashnola and Moira. So only those two remain now, because if we can have underground cabling, if you can do by that 10% variation, if you can exercise that clause and you can give them the work, it can be covered, I will be very grateful. I also say that in view of this kind of rising tree falling and this line snapping, we would need one bucket-mounted crane for division number 17. Because presently we have one which is with division division 6, and it is covering a very large area. So we are not getting that, and then we have to keep waiting on the day when it's free. As far as staff is concerned, we have got, I think we have deficient staff. I won't say sufficient staff, we have deficient staff. I will give the list to the Honorable Minister of what we have got. Because if you look at it, we have got 11 transformers but 3 staff. At some places we got 17 transformers but 3 staff. It's becoming very difficult to manage. And there's another thing which I have also spoken to the chief engineer. 3 staff आतना, वही तातना 2 जाण आसपा जाय. So if this roll is there, problems आता. He cannot go alone. He can't climb the ladder and he can't hold the ladder himself. So you're understanding what I'm saying. It is, you require pairs. So if this can be worked out to give the pair. Then I have a request for restructuring of our entire subdivision. In Aldona constituency, we have 2 subdivisions operating. One is which looks after Moira and Nashnola, and the rest, Bastora, Ukasai, Nashnola, Pomburpa and Aldona is coming under different subdivision. So if you could amalgamate and make that both into one, logistically, technically and also operation-wise, it will work out if you have everything under one subdivision, which will be Aldona subdivision. Because you know presently we are having division 6 and division 17. So if that can be brought in. Because if you know that division 6 is looking after Aldona, Kitla, Olauli, Pomburpa, Okasaim, Bastora, Parra, Vella, Kanka, Giri, Arpora and Nagwa. So it becomes so much in a vast area. And our areas are also big in operation. There is one more aspect which I want to bring to the notice of the Honorable Minister. Tumi Janat that Goa is very beautiful and we have always loved Goa the way we have seen it. The beauty of Goa lies in our greenery, in our buildings, heritage or otherwise. But what is happening today is, there is a splurge of advertisement on your electrical poles. There are boards which are coming up, such huge boards which are coming, which spoil the beauty and spoil the visual content for any tourist to see. If I go to take a photograph, I don't want that photograph of some casino or something over there. Goa was always known for it. Any photographer will want photographs without those boards. So how would you manage it? Because you're going to earn a certain amount, but tourism department is spending so many crores of rupees to promote tourism. I think you can ask for compensatory loss from the tourism department, which is not much because I think you're getting about 1 crore or something like that. You can ask for that. Because think of international people. You're not going to want a photograph to have some casino or some roulette or some game or something like that there on those boards coming up. And I think that destroys the very essence of tourism. When I was coming from Margao initially on the Verna bypass, it was beautiful. You could see coconut trees, you could see mango trees. Suddenly big boards started coming up. This Agasai bypass, it was so beautiful till now. Along the roadside there are boards. In the fields there are boards. On your poles, electric poles, there are boards. I don't know where are we going to go with all those boards. So I would request you cut it off. Long back, if I'm not mistaken, somewhere in the 1990s, 98 or 99, when Maureen Goodinow was the Minister of Power, tenna ek kallolo, visual pollution mon.
आनी काडलोले. Reason might have been different, but they used a technique using the word visual pollution. आनी हांव जाणा कित्याक I only appeared in the High Court to defend that decision. So that is why I know about this technique which was used. They have said, no, you get distracted if you say the board, you meet with an accident. And of course, we won the matter in the High Court. But that is what I want to tell you. It's not from that point of view, but it's point of view of destroying the beauty and character of Goa. Honorable Speaker, the next I would like to speak about demand number 86, which is new and renewable energy. You have this PM Surya Ghar, this for the solar, this thing. Central subsidy scheme is up to 78,000 and mostly people apply above 3 kW. So they avail this 78. There are some discrepancies and modalities on implementation. I'm told that your department is working on these aspects to fine-tune it. But एक problem is that the JE and the AE don't know how to use this, the portal. The admin panels, I'm told, cannot even see applications which are online. If they access the system, they should know how many applications are pending, how many have been filed, how many are closed. They don't have this access. And I'm told that there's no system also for tracking an application which they can have access to. I'm told that with your predecessor's time, Nilesh Kabral's time, there was an offline time limit which was given to fill in. Suppose there was lacuna, deficiency ashile, but I think now today nothing is coming. So it's automatically, you file, you submit online, and then you are waiting for like God to help you. If there is a request for increase of load in solar, suppose it is say 6 to 9, you're moving up, I'm told that the process is very, very cumbersome and quite difficult. If something can be worked out to expedite this process, finally they are paying you and you will get it. And if there's a benefit which the department takes of getting the excess going into the grid, I think it will come to the system itself. That is all I have to say. I am obliged. Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support today's demands which are listed in today's order. Speaker, sir, I will start with renewable energy. Speaker, sir, this is a very big portfolio which our Honorable Minister Sudhin Bab Daulikar has got. आणि ह्या हो पोर्टफोलियो इतली वर्सां निग्लेक्टेड आहा. तुजो तर फुडल्या वर्सा म्हणजे बिफोर द नेक्स्ट बजेट ह्या सभागृहान जर तर तूं सोलर घालशी जाल्यार तुका सगळ्यांच्या फुडल्यान सल्यूट मारतलो. दॅट मिन्स यू आर सिरियस. स्पीकर सर, आमी जेन्ना न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी म्हणटा तेन्ना मिनिस्टरान कॉन्सन्ट्रेट खाली इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे पावर जो कोल जोवन आमी यूज करतात तेचेर चिंतची न्हू. जोर तर महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी गुजरात अशी स्टेट एडवान्स थिंकींग करता की वी वील जनरेट electricity through renewable energy, that is solar. Why a small state like Goa cannot think? I mean, actually state. पण तुझे renewable energy कांयच ना. तुझे जे ऑफिस हा थिंगा वयर गेडा ते वचोन ऑफिसाची पयली स्टेट पळय. स्टेट ऑफ अफेर्स ऑफ युअर ऑफिस. तूं मंत्री बरो आसतो, तूं कितलेशेच श्लोक आनी ते कितें चालूच आसता तुजें. म्हणजे आमचे मंत्र आमचेर बरो मारता तूं. तुजी पळोवन पोयो कितें म्हणटा पळय त्योय बऱ्यो दिता. तूं कालूच दिलें आमकां तें. आयज गोड गोड आमी उलोवपाक. तुजे गोड गोडूच उलयता आमी. तुजेर आमी केन्नाच कोत्र ना. पूण रिन्युएबल एनर्जी आमची जी स्टेटीन 10 वर्सां पयलीं वाडपाक जाय आसली. तूं मंत्री नासलो. आय एम नॉट ब्लेमींग यू. But if you can bring the change in Goa's power system, जे आमी म्हणटा, 30 पावटी काल लायट गेल्या आमच्या पोर्रान. 30 पावटी, 30 times.
आनी इसारलें पयरसून हांव सांगता आमच्या शेजाऱ्याक कितले फावटी लायट गेली ती म्हाका सांग आं, आमच्या डिमांडान आमकां सांगपाक जाय. तुजो चीफ इंजिनियर एकदम बरो मनीस, तुजे इंजिनियरूय सगळे बरे, हांव तांकां दोश दिना, पूण वी हॅव फेल्ड एज फार एज न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी इज कन्सर्न. स्पीकर सर, हांवें आतां सांगलां पळय तशें, जो तर ह्या सभागृहांत तो सोलर घालता जाल्यार वी कॅन शो द वे. The 40 MLAs will show the way that Goa has started new and renewable energy. म्हणजे आमी सभागृहांतसून आमी मॅसेज धाडया की लोकांनी सोलर घालपाची गरज आहा म्हणून. लोकांनी सोलर पावर जनरेट करून परत ग्रिडाक दिवपाची गरज आहा. इंडस्ट्री ऑफ ट्युरिझम इज ग्रोईंग. हॉटेल इंडस्ट्री रिक्वायर्स so much of power where they can generate themselves. Give it back to your transformer, give it back to your grid. आता हें तूं करतलो वा ना? हॉटेलांक आमचो ट्युरिझम मिनिस्टर आहा हिंगा, TCP आहा, तेंच्या वांगडा बॉस एक तुमी सगळे कॅबिनेटाक वांगडाच आसता, तेंच्या वांगडा बॉस आनी हो एक सिस्टम कर की हॉटेल जेन्ना पासींग जाता तेन्ना TCP जी NOC जेन्ना येता दिवपाक, थिंगा एक लास्ट रायडर घाल, म्हणजे पॉयंट नंबर 17 की कंपल्सरी यू हॅव टू इन्स्टॉल सोलर पॉवर, म्हणजे सोलर पॅनल्स ऑन टॉप ऑफ युअर रूफ, generate electricity for your hotel, remaining you give it to us and we will adjust it in your bill. हे तूं घालूंक शकता, हे करूंक शकता. हे हांव तुका स्काय रॉकेट करिना, म्हणजे मुनार वच म्हणना. तूं हुशार मंत्री, इतले वर्साचो हुशार मंत्री, जे तूं खंयच्याय सरकारान आसूं तूं मंत्री आहाच ना, त्या खातीर हुशार म्हटलें हांवें. हे हांव तुका व्हडलें डिमांड करिना. हांव तुका काय सगळे बाकीचे म्हणटले म्हाका अंडरग्रावंड केबल घाल, पोल घाल, लायट घाल. हांव तुजे कडेन मागता की तूं सोलर घालपाक जे हॉटेलां न्हय येता तांकां कंपल्सरी न्हय हॉटेलांक सोलर पॅनल तेणी घालपाकूच जाय. हो कंडिशन TCPन घालपाक जाय. आनी पंचायत मिनिस्टर तुजे सायडीक बसला आनी TCP मिनिस्टर हिंगा बसला, ट्युरिझम मिनिस्टर हिंगा बसला. तूं तेंची मिटींग आपय आनी सांग चीफ मिनिस्टराक सांगून, चीफ मिनिस्टरान सांगूनय तांकां की हें कंडिशन घाल म्हणून. तूं पळय तुजो जो इतलो पावर जो मागता आयज हॉटेल इंडस्ट्री, तुजी हे जे इंडस्ट्रियल एस्टेटाची इंडस्ट्री, इतलो फॅक्टरीज आनी जे इंडस्ट्री इतलो पावर मागता, तितूनसून तुजे तकलेर जे वजन आहा की भायलो पावर आमी इतलो हाडपाक जाय, कोल खंय तरी जोवन तो कमी जातलो, तुजे तकले वयलो वजन कमी जातलो. म्हणजे यू वील फील सॅटिस्फायड दॅट आय एम गिवींग स्पीकर सर, झिरो कार्बन इमिशन्स. म्हणजे कोस्टल बेल्टाक जे आमी जनरेटर चालू करतात, जे आमी लायटी थ्रू कोल जोवन करता, म्हणजे खंयचे तरी स्टेटीन कोल जोवयता आनी ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतात, तेतून तूं कितें तरी एक हें हाडटलो. सेकेंड म्हाजो रिक्वेस्ट तुका ह्याच डिपार्टमेंटान, सगल्या गव्हर्मेंट ऑफिसीस, ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस, पयले आमच्या सभागृहान, मागीर सगल्या गव्हर्मेंट ऑफिसान तुवें कंपल्सरी सोलर पॅनल्स घालपाची गरज आहा. हितून तुका स्पीकर सर, हितून तुका लोन मेवतलो विथ सबसिडी, प्लस तुका जो लोन दितले आमचे हे गव्हर्मेंट स्किमीचे अंडर, तुका तो 4% लोन मेवतलो. 4% जे आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक 4.5% लोन घेतला, ते तुका लोन दितले थ्रू स्टेट बँक ऑफ इंडिया. तुका सेंटराची सबसिडी आहा हितून. सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी सोलर घाल. स्पीकर सर, जो तर इफ गव्हर्मेंट जे प्रीच करता, तूं आतां प्रीच करता लोकांक की सोलर घाल, सोलर घाल, सोलर घाल, कोण घालिना तुजो सोलर? कित्याक तूंच प्रॅक्टीस करिना तें. तूं प्रीच करता तें पयलीं प्रॅक्टीस कर आनी पयले सभागृहान घाल, मागीर दुसऱ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी घाल, म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घाल, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घाल, तुजे GMC हॉस्पिटलाचेर वयर घाल. थिंगा पळय कितलो पावर लागता तांकां पळय तो.
हांव तुका आयडिया दिल्या आतां कितलेच आयडिया दिल्यो लोनूय सांगलें तुका 4% मेळटलो म्हणून हें तूं करूंक शकता विदीन 1 year जाल्यार तूं आमकां स्पीकर सर सांग. स्पीकर सर गोवा सोलर पॉलिसीन तुवें एमेंडमेंट हाडपाची गरज आहा. गोवा सोलर पॉलिसी पळय तुजी कशी आहा ती म्हणजे लोकांक दिसता ती सोलर आहा आपल्या घराक घातलो एक तो रातचे गरम उदक येयल्या पुरो पावसान गरम उदक येयना सोलर कसलो कामाचो रे म्हणटा. त्या खातीर हाव यू कॅन खुबशे जाण आतां घालपाक लागलेले आहा तेंचे आख्खे घरूच चलता तितून. पूण हांव तुका कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंटाक घाल म्हणटा नॉट ओन्ली फॉर हॉटेल इंडस्ट्री. You see there are so many commercial establishments coming in the state of Goa. There are offices coming in Panjim. There is a Pato जो EDC च्या अंडर आहा थिंगा आतां कितली हॉटेलां येयली पूण हुंयच्याच हॉटेलाक कंडिशन घालूंक ना. थिंगा आतां कितले ऑफिसीस येयले. ह्या ऑफिसांक तुमी लेटर बरोवंक शकता काय आनी तांकां सांगूंक शकता की तुमी सोलर पॅनल घाला तुमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा आणि तुम्ही यूज करा उरलेली आमकां दिया. स्पीकर सर हांव मंत्र्याक आतां सोलर पॅनल सिस्टमाचेरसून कितली न्यू रिन्युएबल एनर्जी दॅट इज सोलर हें तो हाडूंक शकता गोंयान. हितून एक रेवोल्युशन घडोवन हाडूंक शकता. म्हणजे आमी जे म्हणटाले 10 वर्सां पयलीं सोलर बरें मोठ्यान हितून गोंयान येतलो इतले जातले तितले जातले पूण तशें कांय जावंक ना. मिनिस्टरा कडेन मिनिस्टर नेवोच आहा ह्या डिपार्टमेंटाचो हेचो डिपार्टमेंट हेड जाल्लो आहा म्हणजे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. पूण हितून एक रेवोल्युशन येवपाची गरज आहा. स्पीकर सर स्पीकर सर आमी जेन्ना उलयता की सगल्यो गाडयो आतां जे हे जे आमचे डिझल हा पेट्रोल हा ती चेंज जावपाची गरज आहा. झिरो एमिशन्स म्हणजे जे फ्युम्स येता भायर वास येता आमच्या लांग्सांक बरो न्हू म्हणटा आमी स्वास घेतना त्रास जाता थोड्यांक. हे बशी आसूं हे ट्रक्स आसूं हे सगळे इलेक्ट्रिकल जावपाची गरज आहा. आनी हितून तुमी प्रॉमीस केल्ले स्पीकर सर लास्ट टायम मिनिस्टरानूय आमकां प्रॉमीस केल्ले दॅट आय वील सेट अप ऑल ओवर चार्जिंग स्टेशन्स म्हणून. तुजी चार्जिंग स्टेशन खंयसरूच दिसना. म्हाजी आयजूच गाडी येयल्या तेदूच हांवें सांगलें ती गाडी आयज येयली म्हाजी आयज घरा येतली फाल्यां हाडटा हांव हिंगा. हांव कित्याक सांगता तुका की म्हाका परत घरा व्हरची पडटली चार्जिंगाक. तुजें हें चार्जिंग स्टेशन आमचे सेक्रेटरिएटान लायलां तें चालू आहा तें नोको हांव वेदर इट इज वर्कींग आय डोंट नो. But what I am trying to say, when you are saying that you want people to stop buying petrol and diesel cars and vehicles, trucks, then you need to give them the infrastructure. तुम्ही infrastructure जर दिना जाल्यार हे you are talking on air. तूं असोच उलयता आनी तूं सांगता लोकांक की हे हा पूण आमचे कडेन सर्वीस दिवपाक तुका जावची ना. स्पीकर सर सेकंड हेचेर येता हांव अबावट इलेक्ट्रिसिटी हांवें आत्तां म्हटलां की सोंपयता न्हू मातशें बेगीन करूं ती एक 4 मिनिट्सान सोंपयता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आहा हो एकदम बरें काम करता. व्हेरी गुड चीफ इंजिनियर पाप स्टीवन. तो केन्नाच खंयच्याच आमदाराक रुलींग आसूं ऑपोजिशन तो ना म्हणना. तो सांगता आनी केन्ना काम जातलें तें सांगता. मंत्र्यानूय ताका फ्री हँड दिल्लो आहा बरें काम करपाक. पूण देर आर सर्टन थिंग्स वीच आर बियॉन्ड हीज कंट्रोल. आमचे कोस्टल बेल्टाचे तुवें रिक्वायरमेंट जाणा तूं नेक्स्ट 5 years कितें पळय तें. डू यू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट 5 years म्हणजे फर्स्ट 2 years धोरया आतां 24-25 25-26 तूं रिक्वायरमेंट पयलीं चॅक कर. कोस्टल बेल्टाचे रिक्वायरमेंट right from Shikerim to Anjuna Vagator Shapora to Morje Mandre Arambol Keri. Easy तुका कळटलें. TCP डिपार्टमेंटान कितले एप्रुवल दिल्या विलाज, कितले एप्रुवल दिल्या हॉटेल्स, कितले एप्रुवल दिल्या गेस्ट हाऊसीस, कितले एप्रुवल दिल्या रेजिडेन्शियल बिल्डिंग्स, कितले एप्रुवल दिल्या धाकटी घरां बांदपाची ते तूं फायंड आउट कर न्हू. लास्ट 3 years बॅक दिल्या पळय ते फायंड आउट कर आनी आयज पासून कितले दिल्या ते फायंड आउट कर आनी तुका कळटलें
की यू हॅव टू मेक प्रोविजन फॉर 20,000 रूम्स, म्हणजे इन्क्लुडींग विलाज धरता ते विलाचे रूम आनी हॉटेलाचे रूम 20,000 रुमाचे तुवें प्रोविजन करचें पडटलें. आनी ह्या खातीर तुजी कितें तयारी आहा तें तूं आमकां सांग. नाजाल्यार 30 फावटी काल लायट गेल्या ती एकूच लास्ट इयर आमकां बरें आसलें, म्हणजे मार्च एप्रील मे आमकां प्रॉब्लम जावंक ना. ह्या वर्सा प्रॉब्लम जालें. हांव मानता 350 कोटी तुवें आमकां प्रोविजन करून दिले. जे आमचे स्टेशन येता, पावर हावस येता, तेजे आतां लायन्स येवपाचे आहा. आमचो बाब निलेश कापरालाच्या टायमारसून ते चालू आसलें. फायल हांवें पर्सनली मूव केल्या ती गेल्या टर्मींग पर्सनली. बाब स्टिवन जाण हांव कितें उलयता तें. ह्या चीफ मिनिस्टरा कडेन कितलेच फावटी बसलो, तुमी ते लोन काडा 350 कोटी मोडा, आमकां कोस्टल बेल्टाक हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तूं दिशी जाल्यार जे कमर्शियल रेट जी आहा ते लोक तुका फारीक करून यू वील रिकवर दीस मनी विदीन 5, 6, 7 years. यू वील रिकवर द मनी, म्हणजे विदीन 10 years तुजे पयशे रिकवरी जातले. बट यू हॅव टू इन्वेस्ट दीस मनी. आतां ही लायन जी येतली रायट फ्रॉम दीस इंडस्ट्रियल एस्टेट, म्हणजे कोलवायेसून जी लायन ही येतली, त्या लायनीक हाडटाना खूब हिंड्रन्सीस आहा मोदेकात. मिटिंगी घेवपाची गरज आहा. हांव म्हणटा तुमी ती मिटींग चॅर करची एकदां. म्हणजे गिरी बाब केदाराक आमदार ऑनरेबल MLA केदार, आमची मागीर मोदेकात आनी खंयची एरिया लागता, ऑल द पंचायत, सालिगांव, कलंगूट, गिरी पंचायत, म्हाका दिसता मोदेकात वेल्ला काणका, पाटली लागता जाल्यार पळोवचें पडटलें. ही लायन जी येता पळय ती फायनली शेतांतसूनच येतली. वेदर दीस इज देर चॅनल ऑफ द WRDचे जी वॉटर लायन येता तेका तेकोनसूनच येता ती. सो ही फास्ट जावपाचें इम्पॉर्टंट आहा. नाजाल्यार सब स्टेशन रेडी जातलें आनी लायनूच ना, अशें जावंक जायना. स्पिकर सर म्हाका तूं आयज आन्सर जा की तुमी स्टडी करतले म्हणून. हे इतली हॉटेलां जी येता आनी विलास जे येता आनी हे येता तांकां कनेक्शन तुमी कशें दितले? पावर तुमचे कडेन आसा वो ना? पावर तुमी एडिशनल हाडटले काय ना? हेचेर मातशें तूं सांग. सेकंडली स्टाफ जो हांव 1-2 मिनटांनी सोंपयता. स्टाफ जो आहा स्पिकर सर तो रेक्रूट केल्लो 2 वर्सां पयलीं, आनी जो आदलो स्टाफ तेजे पयलीं आहलो तो रिटायर जावन गेलो. म्हणजे तुजे जे स्टाफ आहा ते तितलेच उरले. आमकां कांय फायदो जावंक ना. म्हणजे फायदो जालो की स्टाफ येयले नये, पूण आदले गेले, रिटायर जावन गेले. थोड्यांनी VRS घेतले आसतले आनी कितें जालें, पूण आयज स्टाफ ना म्हणून सांगता. तुमच्यो गाडयो जे कोस्टल बेल्टाक तुमी दिवंक जाय की रातचे जेन्ना फोन कॉल येता आमची लायट गेली, हिंगा चुडत पडले, थिंगा आमो पडलो, थिंगा माड पडलो, 4 इलेक्ट्रिसिटीचे पोल देंवल्ले आहात, 24 वरां लायट आसना. हें काम करपा खातीर कितल्यो गाडयो दिवंक शकता तुमी? कालांगूट, कांदोली, बागा, शिंकेरी, एरियाज ऑफ नेरूल, पिल्यान ती सगळी आमकांच पडटा. म्हणजे 1 एरिया हे दे सब डिविजन. स्पिकर सर म्हाका दिसता 2-3 गाडयांची गरज आहा. तुका जाय जाल्यार वी वील हेल्प यू थ्रू पंचायत वील गिव यू व्हेकल्स, बट वी कॅनॉट गिव यू मॅन पॉवर. तुमी इमिडिएटली हांव म्हणटा तुमी लायन हेल्पर आनी लायनमॅन घेवपाची गरज आहा. लायनमॅन आहा तांकां प्रमोशन दी. लायन हेल्पर आहा तांकां प्रमोशन दी लायनमॅन, आनी न्यू लायन हेल्पर घे न्हू. आतां तूं आतां जो तर स्टार्ट करशी प्रोसेस, इट वील टेक फॉर यू 8-9 months by the time you take the new line helpers and linemen. Speaker sir, engineers are doing a good job. They have to work day night. I want to thank them today from this August House that JE, AE, linemen, line helper हे सगळ्यांनी बरें काम केल्लें आहा. They are reaching out to people. One time settlement scheme जी आदी तुवें चालू केल्ली ती परत चालू करपाची गरज आहा. स्पेशली ना चालू कर. खुबशे जाणांक अशे प्रॉब्लेम जाल्ले आनी तेंची लायट डिस्कनेक्ट जाल्ली, पयशे ना तेंचे कडेन. तांकां इन्स्टॉलमेंट दी आनी 1 time सेटलमेंटूय दी, आनी एकदां दी मातशें तांकां. खुबशे जाण गरीब लोक जे आहा तांकां तेंचे कडेन प्रॉब्लम आहा. हांव म्हणना सगळ्यां कडेन प्रॉब्लम आहा, पूण जे कोण जेन्युइन आहा तांकां ही फॅसिलिटी घेवनी. स्पिकर सर जी फ्रिक्वेंट पावर फेलियर्स जेन्ना जाता तेन्ना
वेगवेगळे रिजन्स आमी सांगता, तितून तुजे ट्रान्सफॉर्मर जे आहा तेचेर लोड वाडला पळय तो कोणूच उलयना. ट्रान्सफॉर्मर जो आहा तो एक घातलेलो, आतां त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर कितलेशेच आनीक सायडीच्यो बिल्डिंगी येयल्यो, घरां येयलीं, विलाज येयल्यो. सो तो ट्रान्सफॉर्मर 150चो घातला तो तुमी वाडोवया न्हू. तुमी सांगीत ना जे कोण 4 विला कोणें बांदल्या ताका सांगूंकूच ना की हो ट्रान्सफॉर्मर तूं 150चो आहा तो 300चो घाल म्हणून, हो 400चो घाल म्हणून. आतां तुमी डिपार्टमेंट वायज तो वाडोवया. म्हणजे समजे मातशें आय विल जस्ट करेक्ट. ट्रान्सफॉर्मर दुसरी घरां आयले म्हणून हें जायना. जो घरांत सुरवातीचो लोड आशिल्लो तो वाडलो. डबल लोड केला. AC बरयलो, वॉशिंग मशीन, फॅन सगळें आयलें. 2-2 रुमांनी AC आयले आनी तो लोड वाडूना. ट्रान्सफॉर्मर तसोच उरला. अशें सगळे घरांत जालां. आनी त्या खातीर तें फ्लक्च्युएशन आनी हें आतां हलदोणा आमदारांनी भरपूर फ्लक्च्युएशन जालां. ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट. फ्लक्च्युएशन इतलें जालां त्या खातीर हांवें तुजे नोदरेक हाडला की 30 पावटी लायट वयता म्हणून फॉर वेरियस रिजन्स. स्पीकर सर सोपयता. स्पीकर सर, आमकां प्रॉमीस केल्ले कोस्टल बेल्टाक तुमी LT लायन अंडरग्रावंड घालता म्हणून लास्ट 7 years. आनी तुमी LT लायन खंयचे भितरल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी अंडरग्रावंड घालून गेले. कोस्टल बेल्टाक कित्याक घालपाच्यो अंडरग्रावंड? बिकॉज देर आर फॉरेन ट्युरिस्ट विजिटींग दॅट एरिया. देर आर इंडियन ट्युरिस्ट विजिटींग दॅट एरिया. वायरी वयरसून हें करून शॉर्ट जावन हाला पडोन कोणाचो डेथ जाता, कितलेश्योच गायो मरता. म्हणजे तुमी एस्टिमेट आदी केल्लो तो तुमी रिवायज करा परतून. एस्टिमेट शिकेरे टू बागा, आरपोरा नागवा ती एरिया आनी अंजुना वागातोर तरी केला. पूण ही एरिया आमची प्रायोरिटीचेर घेवची आनी फर्स्ट फेज केन्ना सुरवात जातले तें आमकां सांगचें. तेचें बजेटरी प्रोविजन म्हाका दिसता गेल्या फावटी केल्लें आहा. हें आमकां दिवचें म्हणून आमचें मागणें. थँक्यू स्पीकर सर. संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 76, electricity. Speaker sir, सगळ्यांक पयलीं हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पावर मिनिस्टर सर सुदीन ढवळीकर यांचे खरेंच मनाक आजानसून आभारी म्हणटा. जे हिसपान आयज पावर डिपार्टमेंटासून आख्खे गोंयभर जे अंडरग्रावंड केबलिंग चल्लां सगळे कडेन, आनी म्हाका दिसता फुडें जे चडशे लायटीक लागून खूब लोकांक त्रास जाताले आख्खे गोंयकारांक, ते म्हाका दिसता ह्या फुडल्या एका वर्सा भितर म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर म्हाका दिसता आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें आनी कंप्लीट जातलें. तेज्या लागून खरेंच हांव आमच्या पावर मिनिस्टराक शाबासकी दिता. स्पीकर सर, परत आमच्या पावर मिनिस्टराक तशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक आयजूच तेंच्यांनी एक न्यू व्हॅन इनॉग्रेट केलेली आसा. आनी ती व्हॅन जी आसा ती आमची फुली ऑटोमॅटीक इलेक्ट्रीक अंडरग्रावंड केबल फॉल्ट लोकेटर व्हॅन म्हणून. ही जी व्हॅन आसा ती बेस्ड ऑन ऑस्ट्रियन टॅक्नॉलॉजीचेर तेंच्यांनी आयज लॉन्च केलेली आसा. खरेंच कित्याक हेजी गरज आसलेली, कित्याक ही गाडी थंय आसा म्हणल्यार खंयचरी फॉल्ट जालो अंडरग्रावंड जाल्यार म्हाका दिसता ताका डिटेक्ट करपाक म्हाका दिसता. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें ही गाडी एकूच आसा. हांव उदर आमच्या ही कडेन उलयतालो स्टेफीन फर्नांडीसा कडेन, कितें आनी एक गाडयेची गरज आसा. सो एक सावथ गोवा एक नॉर्थ गोवा. सो बेगीनच्या बेगीन आनी एक घेतलेल्या म्हाका दिसता तेजो ती जितले हे आसा पळय लोकांक तेजो फायदो जातलो. आनी प्लस कित्याक ते जे डिटेशन आसा खंयसरूय प्रॉब्लम, कित्याक हो प्रॉब्लम म्हाका स्वताक जाल्लो आमच्या सड्या भागार जेन्ना आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंगाक थंयसर उजो लागलो आनी कितलेच दीस थंयसर 7-8 दीस जाले लायट ना जाली आनी तांकां तो डिफॅक्टूच मेळनालो खंय आसलेलो तो. सो 7 दिसांनी मागीर तांकां तो डिफॅक्ट मेळ्ळो. म्हाका दिसता ही जी व्हॅन हाडलेली आसा खरीच एक बरी गजाल आनी म्हाका दिसता हेजे भितर आमकां खूब जाणांक हेजो चडांत चड फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे आख्खे आमचे पावर डिपार्टमेंटचे सगळे स्टाफ, मागीर आमचो जावं स्टेफीन फर्नांडीस जावं तेंचे बाकीचे सगळे वांगडी जावं जे आयज एक बरें काम करता. त्याच प्रमाणे आमचे मुरगांवचे AE JE आमचे लायनमॅन सगळो तेंचो स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी एक बरे भशेन काम करता. कसलो इश्यू जालो जाल्यार ते इमिजिएटली एटेंड जाता. सो तांकां खरेंच हांव मनानसून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक पयलीं हांव परत एकदां आमच्या मिनिस्टराक थँकफूल म्हणटा, कित्याक आमी लास्ट टायम आमी प्रपोजल घातलेलो, कित्याक आमकां मुर्मगांव सब डिविजन 3 ऑफ डिविजन 11
जी आमकां स्टाफ शॉर्टेज आसलेलो स्पेशली आमकां लायन हेल्पर जे शॉर्टेज आसलेले हे तुमी म्हाका लास्ट एसेंब्लीक जेन्ना आमी प्रश्न मांडलेलो तेन्ना तुमी करून दिता म्हटलेले आनी खरेंच तुमी आमकां फूल स्टाफ आमकां प्रोवायड केलेलो आसा तेज्या लागून खरेंच हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक उगडास करपाक दिता. तेणें आमकां लास्ट टायम आमकां एक टेबल दिल्लो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेस जावपाचे आसा आनी आमकां ताणें मुर्मुगांवान 25 ट्रान्सफॉर्मराचें लिस्ट दिलेलें हे तुमकां मेळटलें म्हणून. म्हाका खबर आसा ते वाटेर आसा ते बेगीनच्या बेगीन मातशें आमकां मेळोन ते चेंज जावनी कित्याक खुबसो त्रास जाता. सो हांवेंनूय इन्क्वायरी केल्लेली आसा. सो हे जे आमचे आमकां तुमी दिल्लेले एश्युरन्स ते मातशें बेगीनच्या बेगीन करून घेवचे. त्याच प्रमाणे एक सादी आनी बारीक गजाल आसा कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बारीक गजाली आसा, चड व्हडली गजाली ना. तेजे भितर आमकां एक 2 स्टेशन ऑपरेटर सब स्टेशन बोगद्याचेर जाय. हांगा केन्नाच्यान हांव रिक्वेस्ट करीत आसा आमकां एक 2 ऑपरेटर जाय म्हणून सब स्टेशन बोगद्याचेर. सो तेवूय हांव मिनिस्टराक सांगता आमकां बेगीनच्या बेगीन दिवचे म्हणून. त्याच प्रमाणे एक आमचो एक स्ट्रेच आसा फ्रॉम रविंद्र भवन टू आमचो बायणा ओवरब्रीज आनी हो एवरी टायम हांव हो विशय मांडीत आसा कित्याक हांव रविंद्र भवना कडसून थंय वयतना थंय एक रस्त्याच्या सायडीक सगळे आमचे इलेक्ट्रिसिटी पोल आसा आनी थंयसर आमचे GICDCचें काम चल्लां. आमचो म्हाजो कलीग बाब केदार जो वायस चेअरमॅन आसा GICDCचो तेणेनूय थंयसर येयलोलो, तेणेनूय इन्स्पेक्ट केलेले. बट म्हाका दिसता GICDCन खुबशीं लेटरां तुमकां बरयलेली आसा डिपार्टमेंटाक कितें ते थंयसरले पोल काडून हे सायडीक शिफ्ट करा म्हणून. बट ते अजून जावनासल्या कारणान ती आख्खी काम जी आसा ब्युटिफिकेशन ते तशेंच पेंडींग आसा, इनकम्प्लीट उरलेले आसा आनी जे रॉड्स आसा पळय ते अजुनूय भायर आसा. म्हणजे फाल्यां सकाळी कितेंय इन्सिडंट जालो जाल्यार त्रास जावंक शकता. सो तेजेर मातशें लक्ष घालून हे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मातशे शिफ्ट करपाक मेळटले एक व्हडलो उपकार जातलो. Speaker sir, there is also one truck mountain crane for division 11 which is also catering for division 14. At times the same truck mountain crane is used for store related work to transport the transformer and other accessory. But हो फक्त एकूच असल्या कारणान जेन्ना आमकां रिक्वायर्ड आसता मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन वी डोंट गेट द सेम इन टायम एंड हेन्स द कंप्लेनंट आर नॉट अटेंडेड इन टायमली मॅनर कॉजिंग लॉट ऑफ इनकन्विनियन्स टू द पब्लीक. कित्याक हो एकूच असल्या कारणान जे केन्ना प्रॉब्लम जालो आमकां कसली गरज पडटा जाल्यार आमकां तो केन्नाच मेळना आनी सदांच सांगता बाबा तो त्या जाग्याचेर आसा मागीर धाडटा आनी तेज्या लागून सगळीं कामां अडकून उरता. तेज्या लागून रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक कितें हो जो ट्रक माउंटेन क्रेन आसा तो आनीक आमकां वाडोवन दिवचो आख्ख्या तालुक्याक जाल्यार आमकां तेजो मॅक्सिमम फायदो जातलो आनी आमच्या लोकांकूय थंयसर फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे सेम इश्यू आसा म्हणटा ती आमकां बकेट माउंटेन क्रेन फॉर एंटायर डिविजन 11 केटरिंग करता 4 कॉन्स्टिट्युन्सी आख्ख्या तालुक्याक एकूच आमचे कडेन बकेट माउंटेन क्रेन आसा फूल चारूय कॉन्स्टिट्युन्सीक म्हळ्यार मुरगांव, वास्को, दाबोली, कुठ्ठाय. म्हळ्यार ही कशी आसा हिची टायम फिक्स केलो आसा. ही क्रेन आमकां फक्त आठवड्यांसून एकदां येता त्यो बीन बुधवार दीस आनी बुधवार दीस जर आमचें काम इनकम्प्लीट उरलें जाल्यार परत म्हाका तें इनकम्प्लीट काम करपाक परत फुडलो बुधवार येयसर रावचो पडटा मदीं आनी म्हाका ती मेळना. सो अशें असल्या कारणान सगळीं कामां पेंडींग उरता कित्याक एकूच दिसाक लागून ती मेळपाक लागलेली आसा. कित्याक ही चडान चड कित्याक यूज जाता तुमकां खबर आसा फिक्चराक ते यूज जाता लेईंग ऑफ लायन्स, पॉपिंग ऑफ ट्रीज, झाडां कट करपाक हे कारणाक लागून ती सगळी यूज जावपाक लागल्या. सो हेज्या भितर जर कितें लास्ट टायमूय आमी डिमांडान घातलेलो कितें आमकां आनीक हे आख्ख्या तालुक्याक एक आनीक बकेट माउंटेन क्रेन दिवची म्हणून. त्याच प्रमाणे ही जी क्रेनी चलोवपी आसा पळय थंयसर आमचे कडेन हेवी व्हेकल ड्रायव्हर ना. हे जी आसा पळय ते नॉर्मल ड्रायव्हर ही गाडी चलयता. सो मागता कितें जे हेवी व्हेकल ड्रायव्हर आसा पळय ही जी बकेट माउंटेन क्रेन चलोवपाक लागून जाय पळय ती मातशी हेज्या लागून आमकां प्रोवायड करचे हे ड्रायव्हर. त्याच प्रमाणे कालूच हांव 0 आवर्साचेर मेन्शन केल्लेले आसा आनी म्हाका मिनिस्टरांनी सांगलेलें आसा कित्याक आमचे जे लायनमॅन आसा स्टाफ आसा तेंच्या लागून जो नेसेसरी रेनकोट, सँडल, सेफ्टी टूल किट्स एंड सेफ्टी शूज आर नॉट प्रोवायडेड टू द लायन स्टाफ. बट म्हाका मिनिस्टरान कालूच सांगलें कितें तांकां 2 वर्सान एकदां आमी दिता. बट तेंचो जो इश्यू आसा तो मातसो सॉर्ट आउट करून घेवपाची गरज आसा मिनिस्टर सर. स्पिकर सर, परत आतां आमची गणेश चतुर्थी येता आनी गणेश चतुर्थी येता म्हणल्यार आमकां परत सगळ्या आख्ख्या वाड्यांचेर एरियेन परत सगळे जाण फिक्चराक लागून लायटीक लागून सगळ्यांचो डिमांड आसतलो. सो हांव मागता आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां एक प्रोविजन कर हे फिक्चराची कित्याक आमकां ती आमची ती हिली एरिया बोगद्या वरसून जेटी वरसून लोक आपले गणपती घेवन येता थंय लायट आसना वाटेर. सो ते गल्लीन सो ते घालपाक लागून म्हाका एक थंयसर एक आमकां एक प्रोविजन करचें थंय एक फिक्चर आमकां एक 150 ते 200 फिक्चराचो मातसो अरेंजमेंट करचो थंय मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. त्याच प्रमाणे जी 1 टायम सेटलमेंट स्कीम आसलेली
ही तुमी खुबदां आमच्या गोवोरमेंटान खुबदां हेजो बेनिफीट आमच्या लोकांक दिला बट आजुनूय थोडे लोक उरला अशे जेंच्यांनी आजून ती घेवना तेजो एडवांटेज आनी म्हाका दिसता तेंची लायटूय डिस्कनेक्ट जाल्लेली आसा सो एक लास्ट चान्स तेंचो दिवचो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन की लास्ट चान्स तेंचो दिवचो परत ही एकदांच एक म्हयन्याक लागून ही वन टायम सेटलमेंट स्कीम हाडू OTS स्कीम हाडुया जेजो कोणान तेजो बेनिफीट घेवचो तो घेवचो नाल्यार मागीर तांकां सोडून दिवचो कित्याक खूब जे लोक आसा आतांच आमी म्हाज्या कलिगांनीय उलयलेले आसा हेच्या बाबतींत स्पिकर सर काबार करतना डिमांड नंबर 86 उलयतना हांव एकूच सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक आमचो ऑलरेडी एक फिशरीज डिपार्टमेंटा कडसून आमचो एक प्रपोजल तुमचे कडेन येयलेलो आसा and your proposal has been moved through the Director of Fisheries for solar street light along the houses of traditional fishermen of Baina and Destero. ही जी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंच्या लागून ती ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाला सर्वे जाला सगळो प्रपोजल फिशरीज डिपार्टमेंट हांव कालूच फिशरीज मिनिस्टरा कडेन बसलेलो ताणें म्हाका सांगला की ऑलरेडी ते तुमचे कडेन पावलेले आसा सो ही सोलर लायट आसा ती बेगीनच्या बेगीन आमचे ते लोकांक मेळचे कित्याक चडान चड आमचे थंयसर ते फिशरमॅन आसा ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां हेजो चडान चड बेनिफीट जातलो त्याच प्रमाणे आयज आमचो सेंट्रलाक आमचो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ पावर आनी रिन्युएबल एनर्जी श्री भाऊ श्रीपाद नाईक आयज आसा तेजो मॅक्सिमम म्हाका दिसता आमच्या गोंयाक लागून तेजो बेनिफीट घेवंक शकता आमी आनी जे आमी इतले पयशे मोडटा जे पावर घेवपाक ते जर आमी ह्या न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी भितर जर आमी चड लक्ष घातलें दिसता म्हाका दिसता तेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या गोंयाक लागून जातलो धन्यवाद स्पीकर निलेश कपराल स्पीकर सर 352 झालं पयलीं सांगता 5 मिनटां वाड चायेचो ब्रेक स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर सुदीनबाब धवलीकर जो आज न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आनी इलेक्ट्रिसिटीचो डिमांड आज घातला तेजेर उबो रावलो स्पीकर उलोवपाक हांव फक्त मिनिस्टराक हांवें सांगपाचें ना कितें सिनियर कलीग आनी खूब वर्सां एक्सपिरियन्स आहा हांव फक्त एक नजरेक हाडूंक सोदता थोडे पॉयंट जे म्हाका दिसले ते आतां न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी स्पीकर सर न्यू म्हणल्यार कितें म्हणजे एनीथींग वीच वील मेक renewable energy or energy with the new system other than the conventional system ताका न्यू म्हणटा आनी रिन्युएबल म्हणल्यार स्पीकर सर जी आमकां मेवता विदावट एनी कॉस्ट सो म्हाजें इतलेंच सांगपाचें आहा तुमी न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी भितर कितें केलें तें मागीर तुमच्या भाशणान सांगतलें पूण म्हाका दिसता तेजेर व्हडलो असो तुवें लक्ष घालूंक ना आनी हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर आज आमी इलेक्ट्रिकल पॉलिसीचेर उलयता जी सोलराचेर आसा तितूंत स्पीकर सर हांव परतून तुका रिक्वेस्ट करता जाणेकल्याक जर खंय तरी एनकरेज करपाक जाय जर म्हाका म्हजेंच सांगता एग्जाम्पल हांव जर सोलर म्हजे रुफार घालता तुमी सबसिडी दिता पूण इलेक्ट्रिकल जे युनीट आसा ताकाय सबसिडी दिया सो नॉर्मल मनशाक जर 4 रुपया तुमी आतां हें वाडयला 2 रुपीज 80 पैसा 3 रुपीज 25 पैसा केला ताका 20-25 पैसे सबसिडी दिया सो ऑल्टोमेटिकली पीपल वील बी ऑब्लायज टू टेक पूट सोलर ऑन देयर हावजीस तूं सबसिडी दिता ती बरी आहा पूण ताका इन्वेस्टमेंट खूब आसा स्पीकर सर इन्वेस्टमेंट खूब आसल्या कारणान ताका जो दुसरो पार्ट दिवपाक जाय सबसिडी इंटू इलेक्ट्रिकल टॅरिफान तुमी करचे हे टॅरिफान मातशें घालचे सो दॅट पीपल हू हॅव टेकन सोलर रूफ इन ऑन देयर होम एंड अलावींग यू टू मेक एनर्जी कित्याक तुमकां स्पीकर सर out of the total consumption of energy as norms are you have to take almost 30-35% of new and renewable energy म्हणजे नॉन रिन्युएबल एनर्जी other than तुझे हेजे सो इट विल बेनिफीट यू स्पीकर सर तुम्ही आता जे लायट घेता खंयची हायड्रो घेता वा आनी खंयची घेता यू बाय एट व्हेरी रेट्स वीच आर व्हेरी एक्सपेन्सीव सो म्हाका सर लोकांक जर तुमी एक 20-25 पैसे फुडल्या टॅरिफान जर घातले जाल्यार खूब जाण लोक आपणाचे तकलेर जे घराचे तकलेर रिन्युएबल एनर्जी घालूंक शकता कित्याक दोनी सायडीन फायदो जातलो तांकां स्पीकर सर एक जी आपणाची एनर्जी स्वता प्रोड्यूस करतले आनी दुसरी जी स्पीकर सर की तांकां एक तितूंत 4 आणे फायदो जाता पर युनिटाक हे मातशें लक्षांत तुमी घालचें दुसरी गोष्ट जी आसा स्पीकर सर आज आमी म्हणटा तुजे म्हाका एक सकाळी फुडें एक म्हाका फ्रेंडान फोन केलो की पॉलिसी जेन्ना काडलेली 3 वर्सां पयलीं ती 600 गाडी काडलेली पूण आज तुमी परतून तेच दवरला 600 गाडी कित्याक स्पीकर सर सबसिडी जी आसा कोणाक जाय तांकां दिवची न्ही स्पीकर सर आज तुमी पळयता की पोल्युशन हें लेवल देंवोवपाक जाय आनी पोल्युशन लेवल देंवोवपाक जाय जाल्यार ह्यो इलेक्ट्रिकल व्हेकल जे आसा हे मोर आनी मोर चलपाक जाय आज तुजे चार्जिंग स्टेशनां तुमी ते करूंक ना स्पीकर सर खंयच करूंक ना खंय तरी पेट्रोल पंपार आतां घातलेली आहा थोड्या लोकांनी तुमी घालूंक ना सो म्हाका दिसता एक पॉलिसी काडलेली की कोणूय जर चार्जिंग स्टेशन घालता जाल्यार ताका ट्रान्सफॉर्मर आनी हे ते इक्विपमेंट तो आसतलो ताका लागीं करून दितलो म्हूण पूण म्हाका दिसता एप्लिकेशन पेंडींग पडलेली ती करूं ना सो तुजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी तुजे रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट हांकां मातशें कॉर्डिनेशन करून जे कोणें मागल्या जे आपणा कडेन हें घालता ते पॉलिसी भितर फाटल्यान ताका कित्याक खंयचें जर चार्जिंग स्टेशन घालपाक जाय ताका मिनिमम 100 kVA ट्रान्सफॉर्मर जाय
ताका कित्याक नाजाल्यार चार्जिंग स्टेशन घालून द्या फोर व्हिलराक ते चलना स्पिकर स्लो चार्जिंगाचें आतां चलना आतां फास्ट चार्जिंग आसपाक जाय सो हेजे खातीर तुमी हेजेर लक्ष घालचें तिसरी गोष्ट जी रिन्युएबल एनर्जी हांव सांगता स्पिकर सर की तुमचे जे गेडा एक डिपार्टमेंट आसा गेडा मे बी तुझ्या सी एमाच्या अंडर आसता पूण तुज्या मिनिस्ट्री अंडर आसा स्पिकर सर तितू भितर ही पॉलिसी जी आसा जे ह्यो रिन्युएबल एनर्जी तेजे शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा एम्प्लॉयमेंट वेंडर आसा म्हाका दिसता ही पॉलिसी पोतून तुवें पळोवंक पडटलें हे पॉलिसी कित्याक पळोवंक पडटलें स्पिकर सर ही एनकरेजमेंट इन रिन्युएबल एनर्जी करना जाल्यार म्हाका दिसता हो टॅरीफ जो तुमी वाडयता बिकॉज इट इज इक्वल डिस्टन्स हे टॅरीफ मागीर इलेक्ट्रिसिटीचे येता पूण टॅरीफ वाडोवपाचें कारण कित्याक तुमी जशें हांवें सांगलां 30% टू 35% एवरी इयर 3% 5% अशें वाडत रावता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें गायडलायन आसा की वॉट एवर एनर्जी यू कंज्यूम इन युअर स्टेट यू शूड टार्गेट रिन्युएबल एनर्जी एज पार्ट ऑफ युअर टॅरीफ सो इफ यू डू नॉट डू दॅट देन द टॅरीफ इज गोइंग टू इनक्रीज बिकॉज यू आर बायंग एट हायर टॅरीफ सो हेजेर मातशें तुवें लक्ष घालचें तूं सिनियर मिनिस्टर हांवें सांगपाची गरज ना पूण तरी एक बारीक मनशाचें मातशें 2 सजेशन घेवचें अशें रिक्वेस्ट करता फुडें जे रिन्युएबल एनर्जीचे तुवें सबसिडी म्हाका दिसता खूब पेंडींग उरता हांव नको स्पिकर सर कित्याक उरता ती तुमी एक वर्सान जे हें करता दिता ओके टॅरिफान जे इलेक्शन डिपार्टमेंट ते सोडून दी पूण सबसिडी कॉम्पोनंट घातली एप्लाय केले की तुजी पॉलिसी बरोवन तांकां दिवपा जाय स्पिकर सर एनकरेज करपा जाय लोकांक आनी एनकरेज केल्यारूच घालतले स्पिकर सर नाल्यार कशें घालतले स्पिकर सर सो तेजे खातीर तुवें मातशें सिरियसली पळोवन तें करून घेवंक पडटलें स्पिकर सर आनी आज जशें सांगलां आज न्यू एनर्जी हेका करपाक म्हाका दिसता खुबशे न्यू एनर्जी मार्केटान येवपाक लागलेले आसा तुजे सी स्टीवन आसा ताका खबर आसा तुजे हेका जोगलेकर आसा पळय ताकाय खबर आसा पूण म्हाका दिसता तुका मातशें फाटीं फुडें सरता सांगपाक न्यू एनर्जी इज लॉट ऑफ एनर्जी इज देर आनी आमी हांगा लोक आमकां कोल म्हणटा सगळे एक्चुली आमी जी एनर्जी आज देखून आमच्या हावजान आसा ती कोलूच बंद करून येता पूण आमच्या गोंयान कोल आमकां बंद करपाचें नाका हो पयलींच मुद्दो घेतलेलो पूण न्यू एनर्जी हो कोल बंद करनासतना ही एनर्जी तयार जाता तेजेर लक्ष घालचें नाल्यार म्हाका बसयचें हांव तुका सांगता खंयचें आसा कित्याक म्हाका टायम मागीर 2 मिनटां उरलो म्हणटलो काबार जालो बेल मारतलो स्पिकर सो म्हाका बसय हांव तुका सांगता स्पिकर सर आतां उलयता तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्पिकर सर खुबशे लोक उलयता आनी खुबश्यो गोश्टी उलयता पूण एक बरें काम करता की सुदीन बाब आनी चीफ मिनिस्टरान एक बरें जोडलां आनी ते आतां टेंडर काडीत आसा म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंगाचे कालूय ताणें म्हाजें कॉलिंग अटेन्शन उत्तर दिलां की आपण टेंडर आनी विदीन 3 months आपण वर्क ऑर्डर घेवन काम चालू करता म्हणजे वालोर ताका अशें गोंयभर जर केलें जाल्यार एक बरो फायदो आसा हांव जेन्ना खंय तरी आशिल्लो तुमच्या जाग्यार केन्ना 3 वर्सां 4 वर्सां पयलीं तेन्ना हांव पळयतालो की दिगंबर बाब जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो एकूच मतदारसंघात केल्लो एक्सप्रेस फिडर 1 एक्सप्रेस फिडर 2 आनी कितें सगळे फोंडेच्यान एक्सप्रेस सगळे केल्ले पूण केल्ले ते बरें काम केल्लें पूण तितूंत भितर हांवें पळयतालो की तेजे जे फॉर आमचे डिफरन्स इन म्हणजे लॉस जाताले इट वॉज लेस दॅन 5% आनी दुसरे कडेन इट यूज कम टू 16%, 14%, 11%, इट वॉज वेरींग सो म्हाज्या एन्क्वायरी करतरी म्हाका लक्षांत येयलें की अंडरग्रावंड करतरी लॉसीस जे आसा हे कमी जाता सो म्हाका दिसता जो आज खुबशे उलयतले आनी हांवूय उलयतां आख्खे जर कुडचड्यार म्हणजे आमचे सोड आख्खे गोंयान जर तुमी अंडरग्रावंड केले पयलीं 11 kV आनी 33 kV सर्कीट आतां थोडे कडेन 33 kV सर्कीट अंडरग्रावंड जावचें ना कित्याक 33 kV सर्किटाचे रिस्ट्रिंग पावर वचपाचो अंडरग्रावंड कमी आसता जो तूं वयले तुजे बाकीचे हाय कॅरिंग कॅपेसिटी कंडक्टर घालूंक पडटले पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर भितर जर चेंजीस हाडले जाल्यार म्हाका दिसता तुजे जे लॉस आतां 11-12% आसा तूं जर केले जाल्यार विल कम डावन टू 5-6% आनी मागीर मातशें टायट केले जाल्यार ते 3% तूं हाडूंक शकतलो सो हे सगळे लक्षांत दवरता तेन्ना तुमी एकदां फाटीं म्हटलेलें की तूं प्रीपेड काडटा आतां परतून लोक म्हणटा की परतून आतां संकल्प बाबान म्हटलें की आतां 1 time सेटलमेंट परतून हाड म्हजें एक सजेशन आसा तुमकां Honorable member, the house is extended by 5 minutes. म्हजें एक सजेशन स्पिकर सर आसा प्रीपेड मिटर जे डिफॉल्टर आसा स्पिकर सर तांकां पयलीं सगल्यांक बसनाका म्हाका बसना हांव म्हज्या म्हयन्या फारीक करता तुमी करता हो कोण खुबशे ऑलमोस्ट 85% ऑफ लोक कंज्युमर आसा हे म्हयन्या फारीक करता स्पिकर सर टायम टू टायम बील आनी 10-15% कंज्युमर आसा तेंचे खातीर हे टॅरीफ जे आसा हे वाडटा कित्याक ते पयशे भरना म्हूण तेंचे सरकारूय दिना कोण दिना म्हणजे तुजे जेन्ना टॅरीफ येता तेन्ना हो रिविजन जाता सो म्हजें एक सजेशन आहा हे जे हॅबिच्युअल डिफेंडर आसा हे हॅबिच्युअल जे ते तुजे पयशे भरना तांकां प्रीपेड मिटर घाल स्पिकर सर आनी ताका कांय हो प्रॉब्लम ना स्पिकर सर ते घालून जर तुवें केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचो जो टॅरीफ जो वाडटा तुजे कित्याक टॅरीफ इज नॉट इन युअर हँड तूं फक्त सबसिडी दिवंक शकता गव्हर्मेंटा कडल्यान ते दितलो ना दितले ते तुज्या हातीन आसा पूण टॅरीफ हे तुज्या हातीन ना JRC थारायता
आनी तेजे खातीर तूं हे डिफॉल्टर आसा पळय तांकां प्रीपेड मिटर घाल स्पिकर सर, पयशे पयले भरू आनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करूं. 80-85% लोक जे आज टायमार भरता पळय तांकां इफेक्ट जाता स्पिकर सर. हो पयलो तुका एक सजेशन म्हजें आसा. दुसरें जें आसा स्पिकर सर, आज आमी पळयता गाडयो ना, बाकीचे गोश्टी ना, कितें हें ना तें ना. स्पिकर सर, आज तुमचे डिपार्टमेंटाक खुबशे स्टाफ आसा आनी जेन्ना तुमी पयलीं कालूय प्रॉमीस केला की तूं गाडी रोखडो दितलो आनी कितें दितलो. सो तूं दिता तेन्ना स्पिकर सर एरिया पळय, कंज्युमर पळय नाका, एरिया पळय ना. तुमी कितें करता, कंज्युमर चड आसा. आतां मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आतां अशें आसा, वयर अशें सकयल वचचो पयलो जाल्यार तेजी आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी दिश्टी पडटा. सारकें मरे, आमची सोड, म्हाजी म्हणटा अशें वयर उबो रावन माडार बी वचून दिश्टी पडटली, हेजी सुवासाची बी दिश्टी पडची ना. सो अशें करून जर तुवें एरिया पळयली आनी ते भाशेन त्यो गाडयो दिल्यो जाल्यार आमकां आमच्या कंज्युमराक सारकें पळयतलें. नाल्यार तूं फक्त डिविजन काडून एक गाडी दिली अशें पळयनाका. एवरी डिविजन तूं स्टेटमेंट केला काल, एवरी डिविजन हांव दितलो, पूण एवरी डिविजन दितलो दी स्पिकर सर, पूण डिविजनां जर पयस आसा जाल्यार ताका 2 दिवंक पडटले. हें लक्ष घाल म्हणटा स्पिकर सर. तुमी काल स्टेटमेंट केलो जें मागीर उलोवना, तो हें मातशें याद करता. तिसरी गोश्ट जी आसा, हांव परतून एकदां तुका इलेक्ट्रिसिटीचें उलयता तेन्ना एक लक्षांत हाडपाक जाय की ट्रान्सफॉर्मर ज्या तुमचे आसा, तुमी घेता हांगा गोंयान आमचो स्टँडलॅक म्हूण करता, तो आतां जाणटो जाला, करता जाल्यार खबर ना, पूण आतां खुबशे ट्रान्सफॉर्मर करपाचे युनिट्स गोंयच्या भायरूय आसा, गोंयान घेता जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण तुमचे ट्रान्सफॉर्मर जे आसा एक स्टँडर्डायज रुपान आसा आनी बरें डिजायन बी पयलींच्यान बरो डिजायन आसा. पूण म्हजें सांगपाचें इतलेंच आसा स्पिकर सर की हे ट्रान्सफॉर्मर जे आसा तांकां जे सर्विसींग करूंक पडटा, तुमचें सर्विसींग व्हडलेंशें जायना स्पिकर सर. ते फेल जातरी ते काडून व्हरून धाडटा, वो भायर माटा दुसरो घालता. सो म्हाजें लक्षांत आसा खंय तरी एक सिस्टम करा. म्हाका खबर आशिल्लें तेन्ना 2-3 वर्सां पयलीं तेज्या सेंट्रलाची स्कीम आशिल्ली की एवरी ट्रान्सफॉर्मरा कडल्यान ताका एक मिटर बसयतले आनी तेजे रिडींग आनी कंज्युमराचें रिडींग टॅली करपाचो सवाळ आशिल्लो. तेजेरूय तुका कंट्रोल करूंक मेळटा, कित्याक ते जे ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केले ऑन द सिस्टम, APRTच्या सिस्टमाचे भितर जे मॉनिटरींग करता तितूंत भितर केले जाल्यार तुजे कंज्युमर कितले कंज्यूम करता त्या पळयले ट्रान्सफॉर्मराचेर आनी तुजो ट्रान्सफॉर्मराचो मिटर टॅली जालो जाल्यार तुका कळटलें की ते चोरी जायना, वो थंय सिस्टम सारको आसा आनी 100% मिटरींग चालू आसा. हो सिस्टम चालू करपाचो आशिल्ले, आजुनूय तूं चालू करना स्पिकर, म्हाका खबर ना कित्याक ते. सो मातशें तेजेर लक्ष घाल, कित्याक तो सिस्टम जर चालू केलो आमचे सायडीन व्हडल्योश्यो चोरी जायना. म्हाका दिसता कोस्टल बेल्टान जशें मायकल सांगता लोड ते खुबशे चोरी बरी जाता, लोडूय वाडयता, कोण सांगना. सो तुजे जे लोड आनी ट्रान्सफॉर्मर तुजे TC नंबर आसा पळय, TCचेर सगळ्याचे जितले कंज्युमर आसा ते TCचेर आसा, ती सगळे लोड एकठांय कर आनी तुजो ट्रान्सफॉर्मरचो लोड पळय आनी तेजें बिलींग पळय, तुका कळटलें कोण वाडयता ते स्पिकर सर. सो मातशें हेजेरूय मातशें म्हाका दिसता सिस्टम चालू केल्लो तो कंप्लीट करूं ना. कित्याक बंद पडलो तो तुमी मातशें पळोवन घेवचें, कित्याक रेड लायनींग करताले, बाकीचे सगळ्यो गोश्टी करताले, ते आतां बंद पडले दिसता म्हाका. मातशें लक्षांत दवर स्पिकर. लास्ट उलयता तेन्ना सुदीन बाब जो आसा हो सिनियर आमचो कलीग आसा आनी पोर्टफोलियोय बरो आसा आनी बाकीचे सगळे जुळटा. सो सगळे जुळून फुडें व्हरतले. म्हजे मतदारसंघाचें जें हांवें तुका काल सांगलां तें मातशें लक्षांत दवर. 33 kVAचे लायन जी आसा ही अंडरग्रावंड तुमी करता म्हणला काल, एश्युरन्स दिला म्हाका, आनी ते एश्युरन्स कमिटी कडेन घालनाका. तो मिटिंगूच करना स्पिकर सर, तो आमचो एश्युरन्स कमिटी चॅरमॅन तो मिटिंगूच घेना. सो तेजे खातीर एश्युरन्स दिला ते परतून आनी कमिटी चॅरमॅनाक घालपाक लायनाका. तूं करून दितलो आश्वासन घेता. आनी म्हजी सजेशनां जे हांवें सांगलां ती जर तुका आनी करपाक जाय म्हाज्या वेळार चायेक बसय, हांव तुका सगळें सांगता स्पिकर सर. थँक्यू स्पिकर सर. The House is adjourned till 4:30.